राणी ऐक माये आमची मागणी माये तू भोमोगाळी राखम का सर्वोय काळी माये तुका आमी उलो मारता सुख दुःखांत तुजो आधार मागता पावताली म्हूण आमी पातयेव रावता मरणा वेळार आमकां पाव म्हूण मागता माय तूं आमची राणी ऐक माये आमची मागणी माये तूं भोवमोगाळी राखम का सर्वय काळी सरण पिडेस्तां खातीर मागता आसतना पिडेस्तांक आदार दिवचें आमच्या देवान नेंगे तांच्या सांगात डॉक्टरांचें कामां आसा आज डॉक्टरांचो दीस देखून सक्कर डॉक्टरां पासत आमी मागया हांगासर जमलेले कोणी डॉक्टरा लागीं वचनातलीं कोणी आसची ना हातू भरल्यार कोणी आसची ना तांचोय दीस देवान तांकां जानवाय दिल्या देखून विशेश तरान तुमकां जी कोण गायड करतात एक फॅमिली डॉक्टर म्हणून आसा जाल्यार तांच्या डॉक्टरां पासत मागया तांकां मेळची ती जानवाय सर्वीस परत थावन हांवें पळयलां मस्त दाखतेर मस्त लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आवयबापायनी तांकां डॉक्टर जावन शिकयलां 2-3 डॉक्टरांचीं नांवां म्हाका कळीत आसा एक बाय मनीस आसा मस्त उण्या केवल एक 10 रुपये घालून बरी सेवा करची डॉक्टरांय आसात तांच्या मतीन तें आटापूण आसा आपूण लोकांची सेवा करच्या खातीर देवान वेंचून काडलां आनी थोडे डॉक्टर आसात कितलें मेळटा तितलें रास करतात देखून असले आसात आमची मागणी असल्या बसत देखून आज तांचो दीस जावन आसा आज आमी हांगासर ही रितीर आरंभ करता आसतना सर्गींच्या बापान तुका हांगासर हाडलां जेजून तुका हाडलां पवित्र आत्म्यान तुका हांगासर हाडलां देखून देवान आमकां हांगासर हाडल्या खातीर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया संतोशान आमी ताची स्तुती करया ताका आमी वाखणया पवित्र पुस्तक जोशवाच्या ग्रंथांत म्हणटा ऐका पवित्र पुस्तक जोशवाच्या ग्रंथांत अवस्वर 1 आनी ओळ 6 दृढ आनी थीर राव कित्याक हांव ह्या लोकांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण हांवें सपूत गावन बसयलो तो देश तुवें तांचे अधीन करून दिवंक जाय देव जोशवाक आदेश दिता आज म्हाकाय तुका आमचें कुटुंब सांबाळूंक आदेश दिला देखून देव ताका परत मुंदरून म्हणटा दृढ आनी थीर राव पळय दुसरे फावटी पयले फावटी 6वी वळ दृढ आनी थीर राव आनी कितें जातलो जेजू ताका देव ताका म्हणटा म्हज्या सेवका मोइसेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाका म्हणजे आमकां पवित्र पुस्तकांत संपूर्ण मापान शिकोवन आसा ती शिकोवणेच्या भायर वचनाका जें कितें जेजू आमकां सांगता 9व्या सोल्यांत तें पाळूंक मुंदरून म्हणटा ते दाळा कितें करता देव बसयता पळया तूं खंय गेल्यार तुका जैत मेळटलें कितलीं सोंपी उतरां कितलीं सुलाबायेचीं कितलीं खलतीं आनी कितलीं नाजूक उतरां पळया तुका दिल्लें मोइसेन दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे जावं ताच्या उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाका तेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत मेळटलें प्रेज द लॉर्ड सकाळ म्हणया प्रेज द लॉर्ड देखून ही उतरां आमी म्हणया कित्याक आमी थोडे पडेन दृढ रावना तीर रावना खंय खंय वचोंक पुरो कितें कितें आमकां शिकोवणेची थोडी अभाव आसा ह्या दिसांनी समर्थ आनी शिकोवन म्हणलें दियेसीजेन मंगळू दियेसीजेन एक टीव्हीर प्रोग्राम आसा पळया फाटल्या दिसांनी एक 2 एपिसोड भारी अपुर्बाय आसा आमच्या शिकोवन येता आमी भायर येता ह्या शिकोवन आमकां देव पवित्र सभा कितें शिकयता म्हणून आमकां समजता देखून ही उतरां आमची खंय घेवन म्हणया दृढ तुमी दृढ नात व्हडल्यान म्हणया दृढ आनी थीर राव म्हज्या सेवका मोइसेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक
सत्राई घे ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवा नाका तेन्ना तूं खंय गेल्यारी तुका सयत लाभतेलें. प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाशानो सोम्याचें दम शास्त्र पाळटल्याक खंय गेल्यारी कश्टांत आसल्यारी नश्टांत आसल्यारी ताका सयत मेळटलें. आमी साना साऊल आनी सिलास पावल आनी सिलास बंदेंत आशिल्ले. देवाची स्तुती करतले. स्तुती खंय आसा? पवित्र पुस्तकांत आसा. आमच्या देवाक स्तुतेची गरज ना देखून आमी त्या सम्याक अर्घां दिवया. आमी देवशास्त्रांत भायर येचें न्हय, पवित्र पुस्तकांत भायर येचें न्हय. तूं खंय गेल्यार सयत मेळटलें. आनी मुंदर जोशवान बासायलो गांव परजे पावो केलो आनी तो ग्रंथ वाचा. कितल्या जाणां कितले गांव आसात पळया, कितल्या जाणां खंयचो गांव मेळ्ळो पळया. फुड्यांक ते अर्थ जायना. मस्त गांव आसात. गांवां फाटल्यान सगळ्या कुळयांक खंयचो गांव दिलो, लेवीक खंयचो दिलो, तांकां खंयचो दिलो, रुबेनाक दिलो, जुजेक खंयचो दिलो, त्याच्या पुरा वंशजांक ते गांव आब्रामान बसयलो. जोशुआ मुखांतर पावसलो. एक घडीभर आमच्या आज सोडया. आज पवित्र स्थानांत आमकां पवित्र केल्यात. तो पवित्र देव देखून त्याच पवित्र देव्याक अर्घां दिवया आनी म्हणया अर्घां तुका सर्गींच्या बापा. तुमी भियेतात की म्हणून आज आराधनांत आमकां भियोंक न्हू म्हणून आमकां आराधनांत आज शिकवण आसतली, आराधना आसतलें. देखून कोणूच भियेवचें नाका. देखून तुमचे ताळे उबारा आनी म्हणया अर्घां तुका सर्गींच्या बापा. अर्घां तुका सम्या जेजू क्रिस्ता. अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. आनी सम्याक अर्घां दिवन आमी म्हणया अर्घां तुका सम्या जेजू. वंदन तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू. वंदन आमी पवित्र आत्म्याक अर्घां दिवया आनी म्हणया अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. वंदन तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका पवित्र आत्म्या. देखून आमी सम्याक अर्घां दिवया. इसाया प्रवात्याच्या ग्रंथाची उतरां. पर्वता कुशीन तुजे दोळे आमचे दोळे उबारया. उंचायेत हांव देव मागणें आयकता. देखून ताका अर्घां दिवया. इस्रायलाचो देव निदाना. तो निदाना. जेजू न्हिदिल्ल्या वेळार शिसांनी उठयलें आमी बुडटा म्हूण. आमी जिवितांत जेजूक न्हिदोवंक सोडल्यार आमी बुडटा. देखून इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परचेक कितें तो कितें करिना, सांडून घालिना. कित्याक ताचो विश्वासिमो ससनाक बाळटा. आमकां आपयलेलो सोमी हांवें म्हळें जोशुआचो ग्रंथ तो आमकां सांबाळटा. उबी रावया आनी संतोशान सोम्याक हरसून आमी गीत गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. म्हणया अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. प्रेज द लॉर्ड. तिशी निशीन पळयनाकात. एक घडी सायडीक पळया कोण आयल्यान म्हूण. तांकां एक सेकेंड दिया. गुड मॉर्निंग म्हणया सगळ्यांक. बरो म्हयनो म्हणया, बरो दीस म्हणया सगळ्यांक. हांसून आमी अर्घां दितना सम्याक हांसून दिवंक जाय. कोणा थँक म्हणटना थँक्यू म्हणटना बेजारान दितात की ना. देखून परत एक फुडें संतोशान आमी म्हणया अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. सगळा पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उंचायेत हांव देव आमचे मागणें आयकता. उंचायेत हांव देव आमचे मागणें आयकता.
देखून अर्गाता तासना उपकारता स्वभावड्या देखून अर्गाता तासना उपकारता स्वभावड्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना सांगता इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना विस्तार परजेक ताचे केदी साडिना विस्तार परजेक ताचे केदी साडिना देखून अर्गाता तासना उपकारता स्वभावड्या देखून अर्गाता तासना उपकारता स्वभावड्या अर्गा आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 समय उघडा तुझ्या वर्त्या समय वकडणाचा समय तुझ्या मगात विजयता तुझ्या चढ चढ बापा तुझ्या आशीर्वाद समय तुझ्या वर्त्या मगात आणि तुझ्या वर्त्या काकू देण्यात वडाराम का बर समय तुझ्या वर्त्या असते त्या सगळ्या वडारांचा समय ऐशती सांगा चलचे सगळे आत्मीय कार्य जबरदस्त बापान वर्त्या मगान अपरबायतरान सगळ्यांची कळसा मना एक करूंक आणि एकामेका समजणेन आम्ही सदांच बापरबायचे जिणेची अंग जायले सरकर बाप का दिन समय हालेलुया 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 दयकनी गडी बरोबर बसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो पयल्यान पयले रेतीरे कायिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां पावसिल्ले दीस सुरू जाल्यात जाल्यार तुमी पयसतावन हांगासर आयल्यात हो एक अर्दो दीस देवाचें उतर आयकूंक तुमच्या तेसांवा खातीर मागूंक ह्या पूर्ण शेतांत तुमी मागिल्लें मेळटलें तुमकां देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव जातलो म्हणल्यार बाबरतान हांगासर तुमी आयल्यात मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार बाबरतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना वस्तूच्या बाबरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें आज ह्या पूर्ण शेतांत रावन तुमी पाटी वेता आसतना तुमकांय तो अनुभव जातलो तुमी मागिल्लें मेळ्ळें जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जालो म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतल्यात आमचो देव कोणाय सोयरीनकारी जायना हो वेळ तुमी ताका दिल्ल्या खातीर 100 वांट्यांनी तुमकां शांती दितलो समाधान दितलो बरी भलायकी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सरसंदांक दितलो हांव सुमेस्तांच्या नांवी आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच आमच्या मोगाचे पाद्रा हांगासर आसात फादर रिचर्ड कॉड्रस मँगळूर तावन ते आयल्यात पावसाक सकाळीं वेग्गीं हांगासर ते आयल्यात हे रेतीर सोलोन व्हरूंक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Stuti आम्ही करूया देवा खारका देऊया. Hallelujah. 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 जेजो Hallelujah. 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 हर गाणी ओगलाप तो मी आता काय सगळ्यांच्या वेळा तू आमका सगळ्यात हाडलाय सगळ्यावर त्या मोगान तू आमका भरलाय आणि जायचो दीस तुका आम्ही समर्पित करता समय हो दीस तुका दिता असताना तुझ्यावर त्या सक्तेन आमका भर समय हर एका भुरग्यांक हांगायल्या हर एका भुरग्यांच्या जिवनात साहित्य बरेपण हाडच्याक तो जायते बरेपण करच्याक आज आशेताय समय तेच पवित्र आत्म्या सगळ्यात आमचे थंय वाडो दी आणि सोडो दी म्हण आमी सगळे मागया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आत्मा आमच्या थंय येता आसतना दरबस्तमा पान तो कार्यरूपी जातालो. मात्र न्हय, आमच्या थंय नवो हरूप नवीकरण सडसडाय आनी अर्य के उणेपण आसलें वर्तकान दिवच्याक कृपेचो सागर पवित्र आत्मा आमच्या संगता देव दी म्हण ह्या वेळा आमी मागया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. लाभोय आमकां तुजी कृपे देनी. सांगात म्हणया, लाभोय आमकां तुजी कृपे देनी. फळाधिकार आमची अस्कतची न्ही. फळाधिकार आमची अस्कतची न्ही. फळाधिकारची न्ही. फळाधिकारची न्ही. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. कुटुंबांची कामी माया मोगा. कुटुंबाची आमी माया मोगा. लाले उर्मागता लाभय तुजी कृपा. लाले माता लाभय तुझी कृपा. लाभय तुजी कृपा. लाभय तुझी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. एकवट आमचो सदांच वाडय चडय. एकवट आमचो सदांच वाडय चडय. पवित्र बाबानो आदार लाभय. पवित्र बाबानो आदार लाभय. आधार तुझो लाभ. आदार तुझो लाभय. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोने आमचे तो देवोने. आमचे तो देवोने. आमचे तो देवोने. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आवडा सगळे वस्तू आमच्या देवान दिलो. आपण बायतारा उपाय करच्या खातीर ते बऱ्या तर उपाय करूंक जाय जालो आदार आमी मागता सोम्या. हाच्या रेतीन जायते बरेपण जावच्या जेवचा जिवितवळी सगळे तावणांक तुज्या नांवान हांव फरमायता. असले अडखळे अडचण मानपात बांदड वायट सिक्त प्रभाव जेवचा जीव सदांची कामां मिडेची ती कसलीय पळा
आज हांगायल्या हर एका भुरग्याक तुज्या वर्त्या मोगान भर, तुज्या वर्त्या मोगान नाका वेंग, तुज्या वर्त्या मोगाचो शिवर तांचे थंय जावं दी, तुज्या अमलीक रगत तांचे थंय देवोन तांची सगळी कूड धुवन काड सोम्या. आनी कोण सकडी कश्टांत आसात, कोण सकडी आज वळवळटात, कोण सकडी आस्पत्रेंत आसात, तांचें कंडिशन बरें ना, ह्या वेळार तांकां हांवें जाय जाली सकत दी सोम्या. तांचे लागीं तूं राव, तांचे लागीं तूं वच, तांकां वर्त्या तरान तूं आपड आनी गूण कर. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करया, आमचे दोनी हात जोडया. सोम्या थंय एक जावच्याक, सोम्याचें जिवन आमच्या घर घेवच्याक, सोम्या आमच्या काळजांत, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबा जिवनांत, आमच्या हर एका दिसाच्या जावच्या हर एका संगतींनी सोम्याचो आदार आमी मागया. आमी जांगप्रो कुटुंबांनी जियेत आसतना जायते विदोळे आमकां येतात, जायते संकश्ट आमकां आसात. बऱ्या तरान जियोंक आमी आशेता, पूण आमकां तें जायना. ह्या वेळार जेजू कडेन आमी कृपा मागया. सोम्या दी आमकां तें वर्ते समाधान. सोम्या तुज्या मोगान जियोंक आमकां शिकय. एकामेका तें आमी दयाळ जावच्याक, मोवाळ जावच्याक, आमची दिश्ट तुजे बरे काकुतीची जावच्याक. संपदान कणवळ्यान आनी बिरमतीन बरयलें तुजें काळीज, तुज्या त्या दिश्टेंत कितलेशे जाणांक तुवें बरें केलें. तुज्या त्या उतरांत कितलेशे जाणांक तुवें आदार दिलोय. तुज्या त्या वर्त्या काकुतीच्या आपडण्यांत कितलेशे जाणांक तुवें गूण केलें. सगळें बरेंपण आमकां दित आसतना सोम्या ह्या सगळ्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. तुज्या मोगान तांकां बर चड आनी चड अर्थ मोग तांचे थंय उपसून येवं दी. आमी सर्वांकी जाय जालें बरेंपण तूं दी. बऱ्या मनाची, बऱ्या काळजाची, नितळ मनाची, समाधानाची हातेर आमी जावच्याक, हेरांक जायतें बरेंपण करच्याक जाय जाली सरकृपा आमकां दी. आमी आमच्या कुटुंबांत बरें जिवन जियोन हेरांक एक आदर्शमय जिवनाचें कितें तें वर्तेपण आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक आमचें जिवन पवित्र कर. आत्मीक तरान आमी सदांच बगोवन देवासपण आमी आपणावन तेच प्रमाणे बग्यानपणाची जिणी जियोंक आमकां पाव कर. फ्रांसीस आसीस बग्यानपणा खातीर आशिल्लो, तुज्या मोगांत वेंगुल्लो, चड आनी चड मापान तुका लागीं लागीं सरलो, तो वर्त्या रितीर तुका समजून घेतलो आनी तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ताका आदार ना म्हणल्या विशयन ताणें समजून घेवन तुका तो वेंग मारूंक मुखार सरलो. आनी त्या दोरी हर एका भावाक आनी हर एका भयणीक, भावा आनी भयणी ह्या प्रकृतीच्या हर एका वस्तूंक ताणें आपयलें. तूं जावन आसा भाव, तूं जावन आसा भयण, हर एकाकी नांव दिवन ताणें वलयलें. आनी कश्टांत आसतना तो संतोशान जियोंक तो शिकयलो. त्या खातीर तो म्हणा लागलो, म्हजें तें आसा तो खरो संतोश, तो सलो संतोश आमकां दिवच्याक तूं आयला सोम्या. बरो न्हू तुज्या मापाचें जिवीत दिवच्याक तूं आयला सोम्या. आयच्या दिसा सगळ्या भुरग्यांक आपट सोम्या. हांगासरल्या भुरग्यांच्या काळजांत आसली दूख, हांगासरल्या भुरग्यांच्या काळजांत आसली ती कोटसाण सगळी खाण उडय सोम्या. आनी ह्या भुरग्यांक जायतें बरेंपण दिता आसतना, ह्या रेतेरी उपरांत तांणी घरा वता आसतना नव्यान तांचें काळीज रुपीत करून तांच्या घरांत जावचो तो उल्हास, तांच्या घरांत तांणी हाडचें तें समाधान हर एक लागीं जायतें बरेंपण हाडूंक सकून दी. आनी आम्हा सर्वांक तुज्या वर्त्या आशिर्वादांनी बर. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगळ्यांकी बोवा परबेचो दीस मागता. तुमकां सर्वांकी परतो स्वागत पाद्रा बेनेदुलर्स मागलो. हांवें म्हज्या नांवी तुमकां बरो स्वागत मागता. कशें आहात तुमी? सगळीं बरीं आहात? ओके. इल्लें एकामेका पळया आपल्या, इल्लें एकामेका पळया. एक थोडे शेक हँड करा. एक पावसा दिसांनी थोडीं पावसा भिजोन सत्री धरन, बायकांची एक्सिलेटर आनी धरन हात चिक्के मुरगटल्या बरीं जाल्यात म्हण दिसता. चिक्के शेक हँड करा बरें करून. कोणी असो न्ही लागीं सायडीक पळया, तांच्या मुखामळ पळया. आमकां मुखामळ पळोवंक बारीक कश्ट लागता थोडे वटेन. हय, हांगा तितले कश्ट लागचे ना. आनी कित्याक की म्हळ्यार आमी दुसऱ्यो दिसा घरची न्ही गी, त्या देखून जाता. पूण आमच्या घरांनी सयत आमी जियेत आसतना आपुरबाय तरान जियोंक आमी पेसाडचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. परत सांगची गरज ना म्हूण दिसता. हात उखलच्या विशयान हांवें म्हज्या
आदल्या रेतीन तांकां सांगलें हात उखल्यार कितें जाता कितले गटायेंत आमी भरता म्हणून थोडीं जाणां तुमी आसात लास्ट टायम आयिल्लीं त्या देखून कळटालें दुसरें कोणी नव्यान आयल्यात तर आमी प्रेज एंड वर्शीप करतना सगळे आमच्या काळजा मोनान सगळे आमची कूड वापरवायतारान देवाक समर्पीत करून आमी प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना देवाचें बरेंपण सगळें आमच्या कुडींत जावंक जाय. रेतेर म्हळ्यार ती एक नवीकरण, रेतेर म्हळ्यार ती बदलावण. अवकाश मात्र न्ही, अवकाश हर एक लागीं मेळटा. ह्या दिसांनी जायते अवकाश आसात. तुमी हांगा येनातल्यार युट्यूबान तुमकां अवकाश आसात, ताका म्हणचें न्ही. हांगा येवन सोम्याच्या वर्त्या हजारपणांत आमी भागीदार जावन ह्या रेतेरेंत आमी भागीदार जाता आसतना आमचे सगळे चलन वलन आमी करचे ते बिहेवियर आमचे थंय जावचे ते कितें कडी बरेंपण तें सगळें देवाचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी माथेवाच्या वांजलांतलें उतर आयकुया. माथेवाचो वांजल 7वो अध्याय 14वी या 12वी वळ. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. असो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतराचो. मागीर जायते म्हणटा हांव प्रवाद्यांनी बरयलें उतर आसा, तांणी दिल्ली देख आसा, नियमशास्त्र आसा, असो सगळ्याचो सार एकच. जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितास तेंच तुमी तांकांय करा. भोव अपुरबायचें उतर मोगाचें. हें उतर वाचतना म्हाका उडास आयिल्लो जावन आसा. डेव्हिड पोले म्हणलो मानवशास्त्रज्ञ, अपुरबायचे बूक ताणें बरयल्ले, जायते बूक ताणें बरयल्ले. आनी हे बूक बरयता आसतना तो आपल्या जिवनांत जाल्लो एक अनुभव आमच्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, हांव व्हडलो बरोवपी मानवशास्त्रज्ञ, जायते कावन्सिलींग हांव करता, जायते हेरांक बुद्धी सांगता, हेरांच्या जिवनांत एक बरी दिशा तांकां दिता. आय सेट देयर गोल्स, तांचे गोल हांव तांकां कशें तांचो जिवनाचो उद्देश कितें म्हणून हांव दाखोवन दिता. पूण म्हज्या जिवनांत हांव शिकिल्लो एका सिंपल ड्रायव्हरा जावन म्हणटा, ड्रायव्हर, तसो ड्रायव्हर, ताच्या काराक एक ड्रायव्हर आसलो आनी ह्या ड्रायव्हरा जावन हांव शिकलो एक लिसांव म्हणटा तो. हें लिसांव कितें? तो म्हणटा, एक दीस म्हाका पयस पैण करूंक आसलें आनी हें पैण करता आसतना हांवें म्हज्या ड्रायव्हराक फुडल्या दीस सांजेर सांगलें, सगळे बूक कारार लोड कर आनी आमी फाल्यां सकाळीं पयसल्या पैणाक वचोंक आसा. आनी आमी दोगी जाण पैणाक पयसारले. ताणें सांगल्या प्रमाणे ड्रायव्हरान सगळें तयार दवरलें. आनी अशें आसता तो ड्रायव्ह करून वेतालो, हांव म्हज्या बुकाचे पानां परतून आसुल्लो कारार बसून. आनी इल्लें मुखार वता आसतना ड्रायव्हर एक ताणें कार शेक जाल्ल्या बरें जालें, हाल्लें. आनी हांवें तकली उखलून पळयत आसतना मुखल्यान एकलो आनी एकलो काराचो ड्रायव्हर आमच्या लेनाक आयला. लेन म्हळ्यार हांगासर आमी लेन फॉलो करिना. भायल्या गांवांत तुमी पळयल्या पुरो स्पीड वची वेहिकलां एका लेनार, दुसरी मध्यमाची आनी स्लो वची आनी एका लेनार. तो आमच्या लेनाक येवन ऑलमोस्ट आमच्या काराक ताणें धाडयल्ल्या बरी तितलो लागीं तो आयला. म्हजो ड्रायव्हर इल्लो हुशार जाल्ल्या देखून ताणें कार लेफ्टाक गुंडयल्ल्या देखून कितेंच एक्सिडेंट जावना. पूण कितें जालें म्हूण सांगता तुमकां म्हणा लागलो. हें लिसांव ताणें सांगलें. त्या रॉंग रुटार आयिल्लो ड्रायव्हर म्हज्या ड्रायव्हरा लागीं आयलो ताचें कार रावोन आनी म्हज्या ड्रायव्हराक ताणें इतले गाळी घाले सोवले म्हणटा आमी एका रितीर पळयल्यार. जायते वायट शब्द ताणें उपयोग केले आनी हे सगळे उपयोग करता आसतना म्हजो ड्रायव्हर ताका पळोवनूच रावलो. सूख ताची गाळी दिता म्हज्या ड्रायव्हराक. आनी हांवें म्हज्या ड्रायव्हराक पळयलें,
हाका कितें तोंड ना काय, हाका कांय सांगूंक जायना काय. आनी की तो चड आनी चड गाळी दितना म्हजो ड्रायव्हर म्हणा लागलो, थँक्यू फॉर ऑल द स्कोल्डिंग. तुवें सांगिल्ल्या सक्कडी वायट शब्दांक देव बरें करूं. आमी कोणी तशें सांगचें हांवें येदोळ आयकोना सादार माट्टाक. कोणें सांगलें आयकू केल्लें हांवें ना. हांव आयकलो म्हळ्यार हांव चड जावन कोणा लोकवटक आसतना चड जावन कितेंय ल्हान विशय जाल्यार हांव तें आयकोन मोतेन जिखोन धरता, पूण हांवें आयकोना. हो म्हणा लागलो, थँक्यू फॉर युअर स्कोल्डिंग. देव बरें करून तुवें म्हाका गाळी दिल्ल्या खातीर. आनी ह्या वेळार हांवें चिंतलें, हो कसलो मुर्खा काय, तो जोर करता हाका आनी हो म्हणटा थँक्यू. तें पळोवन ताका आनीक राग आयलो. त्या ऑपोजीट ड्रायव्हराक इतलो राग आयलो, ताणें धरणीक एक खोट मारली आनीक व्हडले व्हडले वायट शब्द उपयोग केले हाका. ओगेत रावलो. ताणें सगळे ताचो राग उणो जावन म्हूण राखोन रावलो. ताचो राग उणो जावना. तो हाका गाळी दित सिधा गेलो, ताचे कार काडून गेलो आनी गेलो. आनी तितल्यार म्हजो ड्रायव्हर ताचें आमचें कार स्टार्ट केलें. मुखार वता आसतना हांवें म्हज्या ड्रायव्हराक विचारलें, कसलो मनीस तूं? तुका एक वायट शब्द उपयोग करूंक कळना गी? तुका एक गाळी दिवंक येना गी? तो रॉंग रुटार आयिल्लो मनीस, तूं रायट रुटार आसल्यार तुका इतले गाळी दितना तूं कांय सांगना कित्याक ताका? तूं सगळें आयकोन आज जोडनो थँक्यू फॉर द स्कोल्डिंग म्हूण आयलाय. कसलो मनीस तूं? अशें म्हणटाना म्हज्या ड्रायव्हरान सांगलें उतरां म्हणटा तो, म्हज्या काळजाक नाटवली, म्हजें काळीज म्हणा लागलें, कसलो व्हरतो लेखाक तूं, कसलो मनशास्त्रज्ञ तूं. ह्या ड्रायव्हराक आसले खालतेपण तुजें तें दिसून येना म्हूण जागवण जाली. ड्रायव्हरान म्हणलें उतरां असली. धन्या, हो मनीस म्युनिसिपाल्टीचें गार्बेज ट्रक्का बळे तसलो. हाच्या काळजांत जायतो द्वेश, जायते हगे, जायते नाका जाल्ले सगळे खापाटीपण भरला. आनी ताच्या काळजांत तो असो राग, ताचे ते असली दुस्मानकाय सगळी काडून तो कार चलोवन आसा. आनी आतां आमी मेळ्ळ्या, आमच्या वयर घालया म्हणून पळय लागलो. त्या म्युनिसिपाल्टीचो कचरो आमच्या कंपाउंडांत गेल्यार आमी ओगे रावता गे. आमी कित्याक आमची गेट ओपन करी जाय? त्या खातीर हांवें म्हजी गेट ओपन करूं ना. हांव वगेत रावलो. केदाळ म्हणून हांव वगेत रावलो, गेट ओपन करूं ना. ताची कचरो म्हज्या वयर ताका घालूंक जावना. डेवीड पोले म्हणा लागलो, तुजे वयर कसो ताणें कचरो घालचो? ताका हो म्हणा लागलो, हांवें केदाळ उलयलो जाल्यार, एकामेकांत वाद विवाद जाल्लो जाल्यार म्हजी बीपी सोडती, ताची बीपी आनीक सोडती, आनीक व्हडले झगडे जाते आसले आनी तुवें मदें येवचें आसलें. मात्र न्ही, म्हजो संतोश हांव होगडोन घेता आसलो, तुजो संतोश तूं होगडोन घेता आसलो. ताचो संतोश कसोय ताणें होगडोन घेतला. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजांत अशें तेंत, ताच्या कुडींत अशें तेंत, ताच्या मोतीन अशें तेंच, नाका जाल्ले कापाटीपण, नाका जाल्ले द्वेश, कचरो, नाका जाल्लो कचरो. आनी अशें आसतना तो आनी कितें करतलो? आमी तो काणगो ना. आमी समाधान आयल्या मुखार वचोन आसा. पूण आतां तो मुखार वेतालो आनी कोण मेळटा की म्हूण राखतालो. आनी एकलो हेड्डा आमचे बरी शाणो नातलो कोणी मेळ्ळो जाल्यार थंय वचून ताचे कडेन झगडटालो. आनी तो झगडलो जाल्यार हाच्या इल्लो कचरो ताच्या वयर घालतालो. आनी मुखार वचून आनी एकलो मेळटालो आनी तो हाच्या कडेन झगडलो इल्लो कचरो थंय घालतालो. मेळिल्ले लागीं कचरो घालून सगळे मेळे करतालो. कोणीय ताका मेळोना जाल्यार, आमचे पर्यंत शाणेंत आसले ताका रेस्पॉन्स करूना जाल्यार घरा वेतालो. सांजेर आपल्या बायल्या भुरग्या कडेन जायते झगडटालो. आतां तुमकां कळ्ळें, कोणी घरा येवन सांजे झगडटात दर कित्याक झगडटात म्हूण? कचरो घालूंक जागो मेळोना. कचरो घालूंक जागो मेळोंक ना. आनी डेवीड पोले म्हणटा, देवा, वॉट ए विस्डम, कसलें एक बरें लिसांव म्हाका तुवें दिलें. तो म्हणटा, खंडीत जावन म्हजो ड्रायव्हर ग्रेट, ताजें चिंतप इतलें आपुरबायेचें. आनी अशें आसता तो ड्रायव्हराक म्हणा लागलो पाडता, पण शाबास,
तुझ्या त्या वर्त्या चिंतपादरी म्हजे तें नवो उजवाड तुवें उपसयलोय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत जायते फुडें जावचें इतलेंच. आमी जायतीं जाणां उठ्ठाना चिंताव बरें समाधानान आसा जाय. आज कलमाडी रेतेर वच जाय, कलमाडी रेतेर बरी करून आयक जाय. रेतेर जाल्ले उपरांत म्हजें जिवन समाधान आसा जाय. पूण घरा वचोन कोणें कांय इल्लें कितें सांगलें जाल्यार आमी सुंगटां बरें कितलें उठ्ठाव न्ही गे, देंकल्या बळी उलटाव. कित्याक आमकां एक सेल्फ कंट्रोल म्हूण ना. दुसरें आमचें जिवन बऱ्या तरान जियोंक आमी चिंताव पूण आमी जियेनाव. आज जायतीं एग्जाम्पल हांव तुमकां दितालो. आनी आमी समाधानान जिये जाय कशें म्हणल्या विशीं थोडे दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुगेच्या भावना आनी भयणीनो, हेंच दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. हांवच आमच्या ट्रिनिटी सेंटर स्कुलांत प्रिंसिपल जावन आसतना आंबा गेलो त्या जाळी लांबसर चड, कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक पावेजे पाटयेचे जायतीं कामां आसलें, कोण चड पात्राप नासले आनी अशें आसतना धांवोन 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 म्हणल्यार बरें काम करचें. आनी त्या तांबा गेलो क्रॉस रोडार हांवें एक चूक केल्ली. चूक कितें गे म्हळ्यार म्हजें कार ओमनी आसलें आमचे कडेन, गुंडयत आसतना हांवें इंडिकेटर दिवना. मुखल्यान येवच्या मनशाक जायते कश्ट जाले. तितल्यार हांवें हे डेवीड पोलेचे लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक हाचे विशयांत जायती समजणी घेतिल्ली. आनी तो मनीस म्हाका दिसता ते एक व्हडले लांब वेहिकल आसा टेम्पो ट्रॅव्हलराचें, तें आयलें म्हजे कारेचेर मुखार गेलें. ताका इतलो राग आयलो की ताणें म्हाका जायते गाळी दिले. म्हाका कळीत आसलें म्हजी चूक म्हणून. हांवें म्हजी ओमनी इल्ली पाटी काडली, ताका सांगलें देव बरें करूं. ताका आनीक राग आयलो. अरे ओगोलो मनीस काय देव बरें करूं म्हणून थँक्यू, देव बरें करूं. आमी एंत फालो केल्ले लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक डेवीड पोलेचे. आनी ताका इतलो राग आयलो की आनी तो म्हणा लागलो कितें तुका दोळे दिसना, कितें हें दिसना हें दिसना. आतां दोळे दिसल्यार काय जालें, सूख जाल्ली जाल्यार आनी कालें करूंक जाता. हांव वगेत रावलो आनी तो इल्लो बडबडलो बडबडलो बडबडलो, गाडी काडलो, सिदा गेलो आनी हांव म्हजी गाडी काडून गेलो. कांयच डिस्टर्ब जावना. पूण कॉमनली पळयलें जाल्यार कितें जाता कोताय, जायतो मनीस डिस्टर्ब जाता. ताणें तशें सांगलें आनी अशें सांगलें, तशें जालें अशें जालें. जायते डिस्टर्ब जावचें न्हय मोगाच्यान. कित्याक मनीस मुखलो कसो आसा तुका कळीत ना. डेवीड पोलेच्या ड्रायव्हरान म्हणल्यार बरी कितलो कसरो ताचें थंय आसा म्हूण तुका कळीत ना. तो कसरो तूं कित्याक घेताय, तुवें कित्याक घेयचंय. तुज्या जिवनांत समाधान कित्याक होगडोन घेयचंय. तुज्या जिवनांत तुका देवान दिल्लें जिवीत बोवा पुरबाय तरान जियोंक कित्याक तुवें पेसाडूंक नजो, हें आमी समजून घेयचंय. त्या खातीर हांवें तुमकां मागण्यांत म्हणलें आमचे रेतेरी उपरांत आमचें थंय एक नवें जावं बगी जाय, नवीकरण जाय. आनी त्या वेळार जायतीं जाणां हाणकी रेतेरीक येतालीं. आज रेतेरीक आमी थोडीं जाणां मात येता, थोडीं येनात. कित्याक म्हळ्यार आमचें थंय खरी बदलावण ताणें पळोवंक ना. आमी आयल्या वय बरें भोव अपुरबाय बारीक खुशी म्हाका. पूण आमचें थंय तसलें बदलावण जालें जाल्यार आमी आनीक 4 जाणां काडटले. आतां हांव उलोवन आसलो, काल रेतेरीक आयल्या एका बायल मनशे कडेन, फादर इतलो लोक बरोवन ओमतलो काल म्हणा लागले. हांव म्हळें तुवें बरें निदर्शन दिलां रेतेरीक येवन. तुजें जिवन पळयलीं जायतीं जाणां येतात आनी म्हजें जिवन पळयलीं जायतीं जाणां आनी एक रेतेर येतात. तुजें जिवन पळयलें आनी थोडीं जाणां आनी एक रेतेर येतात. कित्याक ती म्हणटात हें खंय वचोन बरें जालां, हो खंय वचोन बरो जाला, त्या जाग्याक आमी या. पुण्यक्षेत्राक आमी कोणाकी सांगोन लोकां गाडी जाय म्हणना. तुज्या जिवनादर आनी म्हज्या जिवनादर आमी लागीं घेवन येवचें. आमचें थंय जावचें बरेंपण. बरेंपण म्हळ्यार फकत मिराकल्स न्ही, बरेंपण म्हळ्यार फकत पिडाक गूण जावचें मात्र न्ही. बरेंपण म्हळ्यार तुजें रुपांतर जावचें, तुजें नवें बदलावण जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर रोमाकारांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय 18वी ओळ, एकच ओळ आमी वाचया. 12वो अध्याय 18वी ओळ. कोणा कडेन आसल्यार वाचा पळया. रोमाकारांक बरयलें पत्र संपावलो न्हू. 12वो अध्याय 18वी ओळ कितें म्हणटा.
साध्य जाल्यार समेस्त लागीं तुमकां तांगता ते बरें म्हळ्यार प्रयत्न करूंक जाय. त्या देखून आमी रेतेर येत आसतना रेतेरीन आमकां मेळिल्लो सार, रेतेरीन मेळिल्लें आमकां देवाचें उतर, तें सगळें आमी घेवन आमचें जिवन बरें करूंक जाय. त्या देखून आमकां सांत पावल म्हणटा साध्य जाल्यार समेस्त लागीं तुमकां तांगता बरी समाधानांची येया. हें जावन आसा मोगाचें न्हू वरतें दिरवें. तुमकां कळीत आसा सांत फ्रांसीस आसीस जायतो लोक ताका मानून घेता. ह्या सांताक आसलेले प्रामुख्यान इतली की खंय गेल्यार सांत फ्रांसीस आसीस हिंदू जावन मुस्लीम जावन क्रिस्तांव जावन खंयचोय जावं दी, बापसाहेब जावन बिसाहेब जावं दी, खंयचो याजाक जावं दी, खंयची धर्मीक जावं दी, सांत फ्रांसीस आसीसा विशयांत कळीत नातली बारीस उणी म्हण येत. कित्याक हो सांत समाधाने खातीर जियेलो, समाधानान जियेलो, हेरांक समाधानान जियोंक ताणें शिकयलें. आमच्या जिवनांत हेरांक समाधानान जियोंक आमी शिकोंक जाय. त्या देखून समाधानान जियेया म्हणटा सांत पावल. इतल्या अपुरबाय तरान तो आमकां सांगता. पयलें म्हाका वर्त जाल्ल्यांत बेळगांवच्या चिक्कोडेंत गेल्लें. बारीक भितर तो गांव इतलो हिंदुआंचो चड इतर धर्माचो, आमच्या धर्माची कोणी चड नातली, पूण थंय गेल्ले तेन्ना म्हजो सुपिरियर म्हणूंक लागलो आमकां बटल्यार ना, तुवें तर रांदी जाय. म्हाका गेलें रांदूंक येतालें, मायन इल्लें शिकयलें रांदूंक. आनी त्या दुकान हांवें म्हळें जायत फादर म्हाका 4 बरे सुरयो हाडिचे. ताका तो म्हणूंक लागलो म्हाका कोणी 4 सुरयो दिल्यात हांव ते तुका दितां. हांवें म्हळें हांड्या. आनी एक बरें पॅक ओपन करून पळयतना कितले अपुरबाचे गोल्डन प्लेटेड बारीक ते सुरयो पळोवन म्हाका बारीक खुशी जाली. 4 सुरयो व्हेले किचनान दवरले आनी त्या दीस 2 पारां 2 तवशी अन्न कट करून सुरू केलें फास्ट. इल्लें दाखय म्हज्या सुपिरियराक आकाय रांदूंक वता साने म्हणून. आनी हांव कट करतना दिसी पळो कट करतना बोट इल्लें गेलें. देवा इल्लें रगत म्हणे पळय साय मोगाच्यान कितलें रगत, जायतें रगत वाडलें. आनी तो म्हणूंक लागलो आतां कालें करचें. कांय करूंक ना, ताका इल्लें चाय पिठो घाल. तेन्ना आमकां शिकयल्लें न्ही, इल्लो चाय पिठो घाल आनी एक जस्ट वस्तूर सुत्ते मायन तेच्या खंय म्हणे कांय एक ल्हानसो एक वस्तूर असो कुडको घालून आमकां बांदचें आहलें. हांवें बांदलें आनी तें नॉर्मल जाल्ले उपरांत तो म्हणूंक लागलो सुरयो बरे पाजल्यात. म्हणूंक लागलो वय पाजल्यात म्हूण आमी आतां लागली सुरी उडोवंक जाताय. जेवण जाल्ले उपरांत बरी करून धुली, परतून दवरली आनी ती हांव कितले म्हाका दिसता सादारण लगभग 5 वर्सां थंय आसलो. 5 वर्सां म्हणसर हांवें ती उपयोग केली. आतां आमच्या जिवनांत कुटुंबा जिवन जियेत आसतना तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी कांयच झगडे कुटुंबान मात्र न्ही सेज सामारा हांगा येयले तुमच्या पैकी कांय झगडे करिनातले कोण आसात पळय, रागार उलयनातले कोणी आसल्यार एक हात उखला. एक ल्हान जावन आजून पर्यंत एक झगडे करून आतां एकल्याक रागार कांय एक शब्द सांगो ना, कोणी आसल्यार एक हात उखला. हांवें हात उखलूंक जायना कित्याक म्हळ्यार इस्कॉलांत आसतना म्हजो टेंपर मस्त वयर वतालो. आतां मस्त देंवला रेतेरी उपरांत म्हजो टेंपर मस्त देंवला. हाका कारण इतलेंच मोगाचें न्हू. कितें गे म्हळ्यार रेतेर दितना त्या प्रमाणे हांवें जियेनातल्यार हांवें रेतेर दिवन कांयच फायदो ना. त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें रेतेरीक आमी येता, रेतेरीन आमी भागीदार जाता, पूण आमचें जिवन त्या प्रमाणे ना तर कितें जाता पळयलें म्हणटात रेतेरी गेला खंय कल जिवनाचें कांयच बदलावण ना. त्या देखून जायते जाणां मात न्ही सगळे म्हणयात आमी सगळे म्हणयात कोणूच एक झगडे करनातले या रागार उलयनातले आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतलां अशें केल्ल्या देखून आमी विन जाता, अशें केल्ल्या देखून आमी जीक आपणयता, अशें केल्ल्या देखून आमी बलिश्ट म्हणून चिंतलां आमी. ना, अशें केल्ल्या देखून आमी बलिश्ट जायना, आमी धीर कनिश्ट जाता. मात्र न्ही आमचें तें अणवेपण उपजाता. मोगेचें न्हू कित्याक अशें घडटा म्हणल्यार हांव तुमकां सांगता. एकली जाणटी मनीस ती म्हणटा तुज्या सगळ्या प्रॉब्लेमाक 59 सेकंडांनी हांव
आन्सर करता तुझ्या समस्याक परिहार 59 सेकंडान. तो व्हिडिओ तुम्ही थोडे जाण पळयला जावंक बरो WhatsAppत आसा. देर इज ए सोल्युशन फॉर ऑल युअर प्रॉब्लेम विथ 59 सेकंड्स. म्हाका ही बारी खुशी जाली. अरे देवा, सगळ्या प्रॉब्लेमाक 59 सेकंडांत आन्सर मेळ्ळें तर कितलें बरें न्ही गे. आनी हांव आमकां इंटरनेटांतलें जायत्या जाणां कडेन म्हळें म्हाका एक चूर पास करा तुमचें, आमी हॉटस्पॉट ओपन करन एक म्हाका व्हिडिओ पळय जाय. कोणाच्या गॅलरी जावना. मागीर आमच्या मलगड्यांच्या सायडीर इंटरनेट चल्लें, थंय वचून बसून हांवें तो व्हिडिओ पळयलो मोगाच्यान. वंडरफूल आन्सर. बोवा पुरबायची आन्सर तिणें दिल्लें जावन आसा. ती म्हणटा कित्याक आमचे थंय समस्या, कित्याक आमचे थंय प्रॉब्लेम्स, कित्याक आमी संतोशान ना, कित्याक आमचे थंय समाधान दिसून येना गे म्हळ्यार हाका रिजन इतलेंच. सकाळीं तुमी उठिल्ले क्षण सुकणीं आवाज करतात ओय गे. तुमी खावंक घालतात म्हूण ती आवाज करतात गे. तुमी वचोन तांकां पळयतात म्हूण बरें करून गायतात गे. ना मू कांयच एक्सपेक्टेशन ना मू, कांयच अपेक्षा ना मू. तांणी सिंग केल्ल्यान तांकां कांय प्रॉफीट आसा गे ना. दैनंदीन ते उठतात बरें करून गायतात. आमच्या संत अन्ना फ्रायरींत लगभग 60 लव बर्ड्स आसात. आमच्या कपेलाच्या सायडी दवरल्यान पर आमचो वडील बाप आयिल्लो आनी आमी सगळे सकाळच्या वेळार मागण्यांत आसतना त्या दीस एक्स्ट्रा आवाज उरल्या दिसांनी हांवें तितलो आवाज आयकोना. म्हाका दिसा वडील बाप आयला म्हूण तांकां खुशी जाली म्हूण दिसता. आनी कोलो आवाज ह्या सुकण्यांचो लव बर्ड्सांचो इतलो आवाज की तरवास्त आवाज. त्या जाणां म्हाका उडास आयलो. ह्या स्त्रियेन सांगलें उतरां ती सुकडी तूं ताका खावंक दिताय म्हण कांय ते गायनात. ती आवाज करतात तूं ताका पळोवंक वेताय म्हण न्ही. तुमी कोणीय पळयनातल्यार ती आवाज करतात. तुमी कोणीय वचनातल्यार ती आवाज करतात. तुमचेतून कांयच एक्सपेक्ट करनात. प्रॉफीट तांकां नाका. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार पळयल्यात ह्या दिसांनी आंबे रूख आतां आंबे थोड्या रुखांनी मात्राशे जालेच ऑलमोस्ट. आंबे तुमी आंबे रुखा वचोन फुलां घालतात म्हूण ताणें आंबे दिल्ले गे. तुमी ताका बारी बरो आंबे रूख म्हणटा म्हूण तुमी आंबे दिल्ले गे ताणें. आमी काले गेला ताणें आंबे दिल्ल्याक आनी 4 पातोर चड उडयल्यात. हां पळय आतां पातोर उडोवचे बारी उणें म्हळ्यार आमचे बावळे घटनात. आतां पयलेंचे आमी आसतना इस्कालाव येता आसतना आमी एप्रील मेयांत फकत पळोवचे रूख खंयचे काजूचे आनी आंब्याचे. पणसाचे पळयनातले कितल्या म्हळ्यार तितलो व्हडलो पातोर उखून पणस सायकल घालचे इतली सकत आमच्या थंय ना तिल्ली. पणसाक सोडा आंब्याक आनी काजूक आमी उडयल्ले पातोर कितले जातात. पूण आयच्या भुरग्यांक कळीत ना. ताजे बारी डेलिकेट एक पातोर उडयल्यार बावळो तुमटून येवंक तसले आसात आयच्या दिसांनी. पूण आमी आजुनूय पळयलें जाल्यार त्या आंबे रुखाक कितले पातोर आमी उडयता जाल्यार तो आंबे रूख म्हणना तुवें म्हाका पातोर उडयलें अवच्या वर्सा हांव पातोर आंब्याक तूं दिना पळया कोण म्हाका पातोर उडोवंक येता ना. अवच्या वर्साय तो आंबे दिता. कित्याक म्हळ्यार ताका तुजी प्रॉफीट नाका. डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथींग. अपेक्षा ताचे थंय तुज्या विशयान कांयच अपेक्षा ताचे थंय ना. पळया इतलो पावस आमी कितले पुरपुरले हांव न्ही गे. आमी रेतेरीन तर एक बडी मागलें देवा तुवें पावस दिवना म्हण न्ही आमकां देवा पावस दी. कालय आमी रेतेरीन मागलें आमकां आनीक पावस दी. एकलो म्हणूंक लागले पावस पावना गे. तुका जाय जाल्यार पावस पावसो वेसो तें तुज्या वयर ना, तें देवा वयर आसा. देवा कळीत आसा. हो पावस तूं कांय ताका दिताय म्हूण तो देवाना. पावस येवचो विदावट एनी प्रॉफीट. हर एकी आमच्या प्रकृतीन तुमी पळयलें जाल्यार विदावट एनी प्रॉफीट. पूण मनीस प्रॉफीट नासतना करचें बारीस बारीस उणें. बारीस उणें पळया तुमी आमकां कितें मेळटा काय आनी एका वेळ मेळनातलें आमचे भितरली करवणी कितली. अरे आमी इतलें केलें ताका आनीक म्हाका ताणें दिवना, आनीक म्हाका ताणें बरें करूना, म्हाका एक थँक्यू म्हणोना. तेंके दाळा आमच्या घरांनी फंक्शनां आसा जाय. आतां सड्ड कॅर करिनात कित्याक म्हळ्यार आतां पुरा जाणी बड्या मेळटात न्ही.
बड्या मेळटात आवय बापूय जाय जाल्यार बड्याक इल्ल्या वेळाक हाडून दवर न्हू मागीर एमसी पूर अरेंजमेंट करता त्या देखून म्हाका दिसता हे इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून आमी केलां म्हळ्यार सगळें इव्हेंट मॅनेजमेंट कोणाची गरज आमकां आसना पासोडी आयारी नाका आनी ओपसून दिवंकी नाका दोगां जाणां आसल्या बरोबर त्या देखून खंयच्या थोड्या कुटुंबांनी लास्टाक 2-4 जाणां असल्यार उखलून दिवया आमी मग तसलो संतोष न्ही संतोष आसा आमच्या कुटुंबांनी बरो नोम तो जमाप आसो आनी त्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी जायते सोडतोड आसा जाय आमच्या कुटुंबांनी जायती सोडतोड आसा जाय आनी त्या खातीर हांवें म्हळें सुरी ती म्हाका लागली इल्लें रगत आयलें म्हणून हांवें काण उडोवना तेजे बदलाक ती दवरली आनी ताचो बरो उपयोग केलो तेच प्रमाणे आमचे थंय संबंद सोडून घडता एकतलेकाचे आसनान थोडे फावटी आमचें उतर सांगून वेता मागीर आमकां बगता हांवें कित्याक तें उतर सांगलें काय संबंद थोडे फावटी हळसतात थोडे फावटी द्वेश जातात संबंद थोडे फावटी दुस्मान काय जातात पूण थंयच रावचें न्हय थंयच रावचें न्हय थंयच आमी रावल्या तर आमचो देव कसलो असले संबंध आमचे थंय घुस्पडता आसतना गोंदळ जाता आसतना देवाक आमी आपोवणें दी जाय जेजूक आमी आपोवणें दी जाय आमच्या जिवितान येसो मेळा आमचे थंय ते हळसल्ले संबंध बरे कर आमी ते करूंक तयार ना आमी ते करूंक तयार ना जायतीं जाणां आमी देवाचे ससायत आमी मागोन घेना हर एखाद्या म्हणजे देवाची ससाय मागोन घेयचें काल आमच्या रेतीरेक पयस जावन एक बायल मनस आयिल्ली तिच्या भुरग्यांक काडून आनी त्या वेळार हांवें सदां बरें तर उलोवचें आनी एक शब्द तिका सांगलो बाये हांव तुका कांय जोर करिना म्हाका मस्त समाधानान जिवंक कळिता आनी तुवें कितेंय चूक केल्यार हांव तुका जोर करिना पूण म्हाका एक सांग तुज्या ल्हानपणांतल्यान आजून खंयचेच कडी दुसऱ्या देवाक वचोन काणीक गिणीक आनी पुरा दिवन आयले ते म्हाका 1-2 शब्दांनी सांगशी जाल्यार बरें आसा फादर जायते मांकोड आयिल्ले फादर घरांत आसले बोंडे पुरो काण घालताले फादर कालें गेलें हिंदवांच्यान एकल्यान सांगलें कोरागज्जाक एक काणीक दिली जाल्यार तुजें मांकोड पुरो धांवतालें कालें गेलें काणीक दिली फादर मागीर आज पाटी कोण आयला इन्विटेशन कोणाक इन्वायट केलाय तुवें कोरगाच्या काणीक दिवन ताका सांगलां ए कोरगाच्या दे ये हांवें म्हळें वाटेर येवच्या वागा म्हाका येवन खागा म्हाका न्हू जायते जाणां तुमी चिंतून आमी बरें आपट सगळे पूण आमच्या क्रिस्तांव कॅथोलीक धर्मांत कितलीं आमी जाणां दुसऱ्याक येवकार दिता जायत्या जाणांक हांवच घर बेजमेत ह्या घराक बुन्याद घालता आसतना हांवें पळयल्लें आसा हांव इल्लो म्हाका पापीर मदीं चड हांवें म्हणचें आसा नाका तुमचें कांयच म्हाका नाका हांव येवन कितलो पयस जाल्यार तुमचें बेंजार कर दिता तळा दी ती बेंजार कर न ताका फावंडेशन स्टोन घाल दिता कावार नाका तुमी दवरा आनी तुमकां खंयच्याक गरजे पडटालें इल्लें कालें म्हणे हाडन खाया हांव गू लक्षण तर पाटल्यान ताका तो आनी रे कोर्तब्बू ताका 100 रुपया घालने रे देवा मोगाचें न्हू अशें केल्ल्या देखून आमी इन्विटेशन कोणाक दिता हांव नाका जाल्यार वायट सक्तेक तर आमचे कुटुंबाक कशें बऱ्या तरान जियोवचें कशें आमच्या कुटुंबांनी समाधान आसचें ती म्हणा लागली म्हाका फादर हांवें कोरगाच्या काणीक दिल्या आज कितें आयलें बाय जायते कश्ट फादर कुटुंबांत जायते विदोळी फादर कोण तो कोणाक तुज्या घरांत इनवायट केलो तर तो कित्याक येना म्हळें हांवें ताका तो केलें आपुट्ट मनीस गी तुवें ताका इनवायट केलाय आनी आज तुज्या घरांत विदवळी तुज्या भुरग्यांक न्हीद ना तुज्या भुरग्यांक उस्वास मानता वयर वताना वयर आसता सकयल आसता म्हणटाय तो भये वस आराधनांत जेजू मुखार सरपडोन सांग सोम्या हांवें कोणाक म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत येवकार दिला ताका आपयला हाका आपयला तुका आपोवंक ना तेदोळ हांवें तिका सांगलें नातुलो की आमचो प्राकृतीचो सांत नातुलो की सन फ्रांसीस आसेस ताचे कडेन एक विनवणी करून ताचे कडेन तुवें मागिल्लें जाल्यार पळया कितल्या पुरबाय तरान तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आसलें जायते कडेन हांवें तें पळयलां संताच्या नांवांत जायते बरेंपण जाल्लें आसा मात्र न्ही आमी विसरले तें ना म्हणना त्या प्रमाणे आमी देवाचें हजरपण आमच्या जिवितान घेय जाय मोगाचें न्हू कितेंय चड उणें जाता आसतना या आमी देवाक आमी आपोवणें दिवया
त्या जेजूक आमच्या मदकात आपण दिवया जायतो लोक जेजूच्या परगट चिणया वेळार जायते आपयतालो कित्याक तांकां कळीत आसलें ह्या मनशा थंय आसा पावार ह्या मनशा थंय आसा सकत हो मनीस आयलो तर आमचें सेज समार बरें जातलें आमचें कुटुंब बरें जातलें आमचें वैयक्तीक जिवन बरें जातलें आमची पिडा पयस वेताली पळया तांकां कळीत आसलें त्या खातीर लोक ताचे लागीं येतालो तो काय लाडू दिता म्हण न्हय केक दिता म्हण न्हय ताचे थंय आसली ती सकत आज आमी समजोन घेना मोगाच्या न्हू जायतीं जाणां आमी जायते रतेरी केल्यार परत आमी अन्या देवा लागीं अन्या नाका जाल्ल्या संगतेनी आमी मेतेर जाल्ल्या देखून आमचे थंय खरो भावार्थ आज ना खरो भावार्थ आमचे थंय आज दिसून येना शताधिपतीच्या भावार्थ विशयंत आज आमी आयकतले हांव मिसा वेळार हो पुरबायचो भावार्थ तो ताणें फकत आयकल्लें जेजून तें गेला आनी ताणें समजून घेतलें जेजूचो अधिकार तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत तो जेजू येता तर तो जेजू आमच्या कुटुंबांत आसा तर कितले अपुरबाय मोगाच्या भावान आनी भयणान तर हर एका वेळा त्या जेजूक आपण दिया हर एका वेळा तेजें नांव काडा हर एका वेळा तें जेजू सांगत एक जावया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಗ್ಗಡಿ बरोबर मोगाचनो सांगया तुजे बरी आसलो देव आमकां दुसरो ना तुजे बरी आसलो सोमी आमकां दुसरो ना तूं आमच्या सांगता आसतना इतलो मोग केल्लो आमचो कोणूच ना त्या देखून एखाद्या वेळा आमी चुकोन पडल्या आमी अन्य देवाक गेल्या आमी वाट चुकोन नाका जाल्ल्या वाटेर आसा सगळे देव एकच म्हण आमी समजून घेवन मेळयल्या देवा लागीं गेल्ले हांव जाल्यार ती चूक जाता मोगाचे न्हू आमच्या देवाक आमी अपमान करूंक न्हय पयलो मिस्तेर पयलो उपदेश आमी पाळूंक जाय तो जावन आसा एका निसा देवा थंय एक जावन राव एका दोळा गेल्ले आसात तर मोगाचे न्हू देवा लागीं बगसाणें म्हाका हें एकच आमकां देवान दिलें वर्तें दिरवें बगसाणें म्हाका काळजाच्या गुण्या देवन सांगा सोम्या हांव चुकोन पडलां सोम्या हांव चुकोन पडलें तुजे तसलो देव आसतना हांवें खंय वयची गरज ना ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ యేసయ్య యేసయ్య ಆರಾಧಕ యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀ
இல்லாதே நான் இல்லையா ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमच्या वैर करा ना हालेलुया 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 स्तुती करूया मग जरा वरत्या दरान काळजाच्या गुन्हा आहेत स्तुती कर काळजाच्या गुन्हा आहेत ना जेजो आपाय जेजो 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 ओ जेजो हालेलुया जेजो हालेलुया जेजो 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 तुझ्या काळजा माझ्या काळजा दे सम्या तुझ्या काळी जो माझ्या काळजा दे सावली सम्या तुझ्या काळजा दो वतला तो आपण व्हायचा फोन तू दिला आहे सम्या जेजो जेजो हालेलुया 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 सम्याक अर्कालेम्या समेचे नाव आमी वाखाणया कित्याक बोवा परबेचो दीस ताणें आमकां दिला समाधानाची जिवांची अंग ताणें आमकां आपणे दिला जायते समाधानाचे संत भक्त आमच्या सांगता जियेले आमच्या पयले जियेले आनी आज त्या सर्गाच्या दैसांत त्यो वांटेली जाल्यार आमी पळयता प्रत्येक तरान वर्त्या सांत सान फ्रांसीस आसीस सगळ्या भुंयक सगळ्या संवसाराक वर्ते निदर्शन दिवन कोणी झगडल्यार तांचे सांगता कांयच हातेर नासतना आपल्या देवाचो वर्तो मोग काडून वचोन तो मोग ताणें हेरांदे पासरलो आनी त्या मोगाद्वारे जायत्या जाणांची काळजां ताणें मोवळयली आज आमी त्याच रेतेरीन भागीदार जावन भायर वचून देवाचे वर्तें उतर आमी आयकले यथेश्ट मापान फळ दिवच्याक देवा कडेन आमी मागया सम्या आमकां दिता तें वर्तें बणो असलें वर्तें भाग देवान आमकां दिला सम्या आर्गां तुका होगलाप सम्या तुका वंदान तुका सम्या दिन वास तुका सम्या सगळें बरें म्हण तूं आमकां दिताय असलें बरें म्हण दिल्ल्याक आमी तुका मान बगयता सम्या प्राणाम तुका सम्या हो सान्न तुका सम्या जय जय तुका सम्या हालेलुया 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 आमच्या जिवनांत आमी हेरांक दुखयल्यार हेरांच्या जिवनांत कश्ट दिले जाल्यार तांचे थंय आमी प्रतिकार आशेवन रावल्यात हेरांनी आमकां दुखयल्ल्या वेळार आमी तांचे कडेन प्रतिकार आशेवन रावल्या तर आमी जागो दिवचो सोम्याक न्हय कोणाक जागो दिता द्वेश दुस्मन काय हगे आसले कडेन कोण राज करता उलयाचें कें भियेतात गे ताचें नांव सांगूंक देवा तुमकां इतलें बेताचें नांव सांग हांव जाल्यार काण काण चिल्लून उडया म्हणटा कोण तो देवसार ताका आमी लागीं घेवन बसले जाल्यार तो तुज्या सत्यानाश करतालो मोगाचें न्हू म्हज्या रेतेरी जिवनांत हांवें पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू जायती बदलावण हांवें करून घेतली जाल्यार ह्या एका सैतानाचें बळ मोडच्या खातीर नातर हांवें करचें म्हण कांय गरज नासली वो सैतान ताचें वर्तें बळ आमच्या थंय प्रकटीत करच्याक आमच्या थंय उपयोग करच्या राखोन आसा त्या देखून जायते आमची जिणी आमी भोव समाधानाची करून घेवंक जाय समाधानाची जिणी आसले कडेन उदारपणाची जिणी आसले कडेन जेवसाराचें कितेंच चलना त्या खातीर सान फ्रांसीस आसीस केदाळ्या म्हणटालो समाधाने जिये भावानो ताचें उतर इतलें मोवाळ आसलें काल एकली म्हजे लागीं आयिल्ली ती म्हणा लागली फादर म्हजो न्हवरो मरण पावला मार्चांत तुमी आयिल्ल्यात ताका संतुस्कांव दिवंक वय म्हाका कळीत आसा मागीर म्हाका तूं खंय गेली म्हण कळीत ना हांव दुबय गेल्लें फादर परत हांव आयलें ताचे पयलें तुमकां मेळोंक आयलें पूण तिणें त्या वेळार सांगलें उतरां मोगाचें न्हू ती म्हणा लागली फादर हांव इल्लें उलोवन बडबडी पूण म्हजो न्हवरो आसा न्ही फादर ताका सगळ्या ताच्या जिवितांत एक कडक उतर कडक म्हळ्यार स्ट्रॉंग उतर उलोवन कळीत ना फादर वॉट ए ब्युटिफूल गूड हजबंड हॅड आनी ती आतां म्हणटा त्यात म्हज्या गोवाचे गूण म्हज्या पुताक आयल्यात फादर
म्हजो पुती खंय सक्कडी झगडे असे आवाज, खंय सक्कडी थोडे द्वेष, खंय सक्कडी हेरांक वायट शब्दांनी उलोवचे, ते सगळे तो मानून घेना फादर. थंय धांवता तो, पळ घेता. करेक्ट, फ्रांसिसा वासीस असलोच आसलो. खंय सक्कडी असले नाका जाल्ले शब्द वापरतात, थंय धांवन तो सीदा वेतालो. आनी उपरांत त्याच जाग्याक समाधान हाडच्या खातीर आपूण आपुरबायची जिणी माऊनपणीची येतालो. तातूंत आमचो वडील आयिल्ले त्या वेळा परतो आमच्या प्रायस्त पाद्राबांक म्हणा लागलो, इफ यू कॅनॉट डू एनीथींग, तुमचे थंय कांयच बरें करूंक जायना, उतर प्राय म्हजी म्हणून तुमी चिंतून पुरपुरोन बसनाकात, पुरपुरोन बसनाकात. ताच्या बदलाक कीप सायलन्स म्हणा लागलो. कीप सायलन्स, फुगेत राव. वंडरफूल रिफ्लेक्शन. कित्याक म्हळ्यार मगेचे न्हू, आमी पुरपुरोन आमी हेरां विशयी सांगोन हेरां विशयी आमचें जिवन पळया मगेचे न्हू. कोण देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान रचलो तुजोच भाव, देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान रचलो तुजीच भयण. तांच्या विशयींच आमी नाका जाल्लें उलयता, पूण तांणी आमच्या विशयींत बरें उलयचें म्हूण अपेक्षीत हांव. त्या खातीर माते म्हणटा, तुमी हेरांनी कितें तुमकां करीत म्हूण अपेक्षीतात पळया, तेंच तांकां पयलें करा. आनी त्या दळा आमचो संवसार कितलो बरो जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगेचे न्हू, आमी सैतानाक इडेन दिवंक नचो. खंय जकडी द्वेश आमच्या थंय कांदाक आसा, या गॅप आमी बिल्डअप करता एकामेकाच्या रिलेशनशिपांत, ते मद्यागात आमी द्वेशाक, हग्याक, रागाक जागो दिलो तर तो मद्यागात येवन आणीक तुजे गॅप पयस 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 करतालो. त्या देखून आज आमच्या थंय जायते बरेंपण दिसून येना. जायते जाण म्हाका मेळटा, हर एकल्यानी हांवें एकच एका मनशान सांगिल्लें आयकूना, आमी क्रिस्तांव लोक कितलो बरो न्ही गे. जायत्या जाणां कडेन स्पंदन करता, जायत्या जाणांच्या घरांनी ताणें आपयलें क्षण तांच्या गरजांक पावोवंक हांव धांवता आनी तांचे बऱ्या तरान उलयता. पूण एकच एकल्यान, पूण म्हाका जायत्या जाणांन सांगलें आसा, आमी क्रिस्तांव मसरे फादर, आमी क्रिस्तांव एकामेकाक वळखून घेना फादर, आमकां हगे चड फादर. कित्याक आमचे थंय ते स्वार्थ फादर हर एक कडेन. आनी 2-3 दिसां पयलें एकली प्रायाची आसली, तिका हांव आपोवन व्हरून गेलो. थोडे बडी टायम मेळटा न्ही, प्रायाच्या सांगाता चड वेळ हांव करता. सांजेर थोडे बडी जेवण जाल्ले उपरांत धांवन वचून एक अर्दो मुक्काल घंटो तांच्या कडेन उलोवन येता हांव ते आमच्या कोडयाळान. ती म्हणा लागली, फादर म्हाका एक जाग्या लागीं वचचें, 4 वर्सां जालीं फादर वचोन, म्हजो घोव सरले पण हांव वचोना, एकलीच आसली. म्हणलें जायत आंटी, हांव येता आनी तुका आपोवन व्हरता. आनी हांव तिका आमचें ओमनी आसलें ताका आपोवन व्हरून गेलो तिका त्या जाग्या लागीं वता. ती म्हणा लागली, आमी चल जय फादर इल्लें. कित्याक आंटी, घरा लागीं जाग. मोगाचें न्हू, म्हज्या दोळ्यान पळयली संगत तुमच्या मुखार दवरता. असले संगती तुमकां मस्त आयल्यात कोण ना, पूण उपरांत पळया तुमी. हांव गेले क्षण ती म्हणा लागली, फादर हें एक आमच्या क्रिस्ती दाक्तेराचें घर. तिचे 8 जाणां भाव भयणी अमेरिकांत आसात. आनी ती नातली लिवसीक आसली, तिचो नवरो सरतना आनी ती वचोना. त्या वेळार ह्या मनशान ताका बरो जागो आसा ताका, आनी ताणें इल्ले मुखार येवन तांचो आसलो रून रोडाक तिचो दोरो बांदला. इल्लीगल वे. उरलो मुकलो रोड रूंद आसा तर हांगाय रूंद आसा, जे ताचे ते न्याय म्हणून आमी सांगूंकूच जायना, कित्याक म्हळ्यार तितलो रोड सोडूंक आसा. हांवें म्हळ्यार कित्याक आंटी अशें? वय फादर ताणें बांदून जाला फादर, कालें करचें म्हण कळीत ना फादर. मागीर आमी गेले मुखार. जायत आंटी चल हांव हात धरता तुजो, तूं ये, हांव तुका आपोवन व्हरता. व्हरून गेलो. वेता आसतना इल्ले मुखार वताना रूंद रोड आसा. थंय हांवें तिका विचारलें, हांगा इल्लो बारीक आसा न्हय? वय ह्या मनशाक वो क्रिस्तांव फादर म्हणा लागली. पळोवंक गेला पुरो जाणी क्रिस्तांव सायडीर आसले. अरे घरी क्रिस्तांव. कितें जालें हाका? फादराचे कडेन आमी विचारलो, 4 फीट रोड दी आमकां, आमी तुका ल्हान डिस्टन्स कांय व्हडलें ना, 30 लाख रुपये दिता. 30 लाख रुपये ना जायना म्हणा लागलो. ताका मागीर आमी चिंतलें ताका आनीक कांय जाय कोणा, आमच्या जाग्यार 5 सेंट्स जागो तुका दिता हांव. आतां त्या जाग्याक सादारण 11 to 12 lakhs रुपीज पर सेंट्स जागो म्हळ्यार खरी रेट, पूण रोड सामानांतले देखून रेट उण्या. ताका ताणें म्हणली उतरां पळया, हांव तुका दिना,
तो म्हणा लागले आमी तुका पयशे दिता हांव तुका जागो दिता हांव आनी कितें जाय तुका म्हाका कालें दिल्यार हांव तुमकां जाग वाट सोडून दिना रूंद करूंक दिना कित्याक म्हळ्यार तुज्या जाग्याक मोल येता न्ही देवा कळ्ळें गणवेपण मोगाचें न्हू रियली म्हाका डायजेस्ट करूंक मस्त टायम लागलो पूण करिचेच पडटा कालें करचें ताका वचून सापचें फाटी येताना तोच जागो हांवें पळयलो मोगाचें न्हू कांय ना ह्या मनशाक कितलो लाभ करता तें कळ्ळें 30 lakhs प्लस 500 जागो अपूर्वायचो सिटी ताचे एकच वाक मोलो हांवें तुका जागो सोडलो जाल्यार तुज्या जाग्याक रेट येताली हाका मोतीन ना म्हाका दिता 500 ताकाय रेट येताली तितले चिंचे तितले एक बरेंपण ह्या मनशा थंय ना मोगाचें न्हू देवा दुसरे दीस हांवें म्हळें आंटी आनी एकटी या त्या जाग्याक तिका घालें तें की नातिल्ली विसरून आयिल्ली हांव येता जेवण जाल्लें हांव येता म्हळें हांव आमची ओमनी काडून गेलो ओमनी म्हणे भितर रिकता घेवन हळटार म्हणल्यार बरी कितेंय म्हणल्यार बरी एक री गेली हांवें भितर ओमनी मागीर वेताना ती म्हणा लागली फादर ही क्रिस्तांवां ही क्रिस्तांवां ही क्रिस्तांव ही क्रिस्तांव दुसरें कोणी ना तें ना तीन तशें मोगाचें न्हू असले संदर्भ तुमकां कितले आयल्यात कोण ना हांवें जस्ट थोडे मात एक्सपिरियन्स केल्ले आसा पुणून तेच आमी क्रिस्तांवांनी एकामेकाक आदार दिलो ताका जाय जाल्यार आनी 10 लाख रुपया सट तिकी इसारून द्या बा ताच्या जाग्याक रेट येता म्हणून तूं हांगा जागो सोडनातले जाल्यार तूं कांय उणें पडन न्हय ते जाणां हांवें म्हळें आंटी आनी एक जागो सोडलो जाल्यार हांगा कितलीं जाणां येते आसलें न्ही गे आनी कितलीं जाणां वेता आसतना ताका उलोवंक कितलें बरें जाता आसलें न्ही गे आनी ताका तें एकसरपण बघताना कळटालें म्हूण सांगलें मोगाचें न्हू जायतीं जाणां मी ल्हान एका कुडक्या खातीर आमी उमकळटाव न्ही गे उमकळटाव हांवें तुमकां सांगलां गे ना कळीत ना हांव पेर्नालांत दियाकोन आसलो म्हज्या आजाळी पेर्नाल आनी पात्राब ते फादर वलेरियन आसलो तो म्हाका सगळ्या घरांनी आपण व्हरतालो एक दीस वता आसतना हांवें म्हळें फादर ह्या घरचे आंबे बरे आसात फादर हांव इसारूंगी फादर म्हळें जाय ती इसार रे म्हणा लागलो इसार तो इल्लो रे म्हूण उलयतालो इसार रे म्हूण आनी गर्बेज मेतकर येताना आंटी म्हाका 1-2 आंबे दिताय गे म्हळें हांवें तिका म्हणा लागली 1-2 कित्याक ब्रादर तेदो ब्रादर डिकन आसलो ब्रादर 1 पोतें दिता म्हळ्यार कोलें उदारपण आमच्या पेर्नाल घरांचें देवा इतलें उदारपण आसा न्ही म्हणून हांवें तिणें दिल्लें एक पोत्यांतले आंबे काडून गेलो घरा गेलो घरा वचून दवरले आनी नांव न्हू एक जेवण आमी सांगाता जेवताले दोगी ओट्टूक जेवले उपरांत हांव सुरी काडून आंबो कुडके केलो एक सीर पात्राबाक दवरली एक सीर हांवें काडली आनी तोंडान घाली देवा कोलो आंबोट कोत्ताय पाद्रा तो पाद्रा ताका कळीत आसा पेर्नाल घरांचे सगळ्यांची वळख ताका आसा आनी तो म्हाका पळोवन म्हणा लागलो आंबो कसो हा रे भारी आंबोट फादर बरो जाल्यार तुका दिता रे मापल्याक एक दिना तिल्ले तुका दिता पळय मोगाच्यान मापल्याक एकच्यान म्हज्या कांय आड्डी ना पूण तिणें फुल्ल एक बॅग दिता आसतना हांवें चिंतिल्लें कसलो एक उदार मोन गायीचें मागीर हांवें म्हळें फादर तुमी इल्लें टेस्ट करतात की ते आमटान खावन म्हजे दांत पाड करूं म्हाका मोन ना फाल्यां हांव विचारता म्हळें तेणें तसो घालें दुसऱ्या दीस आमकां त्याच वाड्याक विचार म्हणा लागलो पाद्रा बिल्ल्या मुखार आमगेलो गांवराव मस्त आसलो पाद्रा बिल्लो मुखार गेलो प्रमाण आंटी काल दिल्ले आंबे आसात न्ही खले आंबट कोत्ताय गे काल्याक म्हाका दिले ते तितले बरें जाल्यार तुमकां दिताय ब्रादर तो येनाय मापली ताका दिनाय हांव म्हागेले पयशे जायना ते कोण्णी व्हरो काय करान मागीर पडोन मूस बसतात म्हणून आयलांक एक बॅग बरें दिवचे आतां पेर्नाल घरा जाल्यार कांय मोतीन चिंती नाकात म्हजे आजाळी पेर्नालत आनी थंय वचून आसता ते देखून मोगाचें न्हू जायते फुडें आमी कितें करता म्हळ्यार आमकां नाका जाल्लें हेरांक दिवं त्या देखून आमी जेवसराक कितें दिवचें न्ही आमचें तें आसता मनस्ताप काण उडयचें मोठव्यान कितें करी जाय म्हणून सांगता पयल्यान आमी कोणाक आमच्या जिवनांतल्यान भायर घालूंक नजो आमच्या जिवनांतल्यान भायर घालूंक नजो वी शूड नॉट पुट एनीबडी आउट ऑफ आवर लायफ हें जिवन जेजूचें कोण सक्कडे आयले ताका सगळ्यांक ग्यार आयले ताणें कोणाकी नामणो ना कितलो फातकी पारिसे वायल्यार
ताका बोट दाखोवन म्हणना तूं तसो तूं असो म्हूण ताणें सांगो ना. ताच्या बदलाक तांकां सगळ्यांक कितें ताणें घेतलें ताका कळीत आसलें हो मनीस कसलो म्हूण. जाल्यार तेजें परिवर्तन करच्या खातीर ताकाय ताणें घेतलें, हाकाय ताणें घेतलें, हर एकल्याक ताणें घेतलें. आनी त्या देखून बायबल आमकां सांगता जायते जाण जेजूक सतमानूंक लागले. फारिसेवा मदें सगळे वायट न्ही, जायते जाण जेजूचें बरेंपण पळोवन ताका सतमानूंक लागले आनी ताच्या फाटल्यान धांवंक लागले. आनी जायते जाण जेजूक खुर्सार सुदैवान उमगळयत आसतना ते आकलासले इतल्या बऱ्या मनशाक असलें जिवन असलें मरण जाय आसलें गी आनी अशें गरजे आसलें गी. ह्या मनशांनी ताका खुर्सार उमकळेचें आसल्यार जायत्या जाणांची काळजां रडटालीं. सगळे वायट न्ही, जेजूचें बरेंपण समजोन जायते जाण सतमानूंक लागले. त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत वायट तांकां जागो दिनातल्या वेळार कोणें आमकां द्वेशिलें, कोणें आमकां कितें केलें, कोणें आमच्या जिवनांत प्रतिकार काणगो पळयलो तर आमी ताका द्वेशुचें न्ही मोगाचें न्हू. द्वेशिल्ले क्षण आमी जेवसाराक वी गीव वे फॉर द इवल, जेवसाराक इडें दिता. दुसरें आमी गायल्ले आसता वखद लावंक देवा लागीं आमी वचत जाय. जावंक पुरो आमी गायता हेरांनी आमकां कश्ट दिता आसतना, हेरांनी दगदोणी दिता आसतना हांवें म्हणलें ताणें वाट दिवना, ही आज इतले आकल आसतात. गाय जाला कित्याक ह्या मनशान अशें केलें, कित्याक ह्या मनशान आमचे कडेन झगडटा आनी कित्याक हो कोर्टाक धांवता. जायतीं जाणां येतात. युआर मातशी रिप्रेझेंटर इतलीं जाणां येवन म्हणटा फादर इला म्हाका फादर ह्या मनशाक समजणी ना फादर, तो आनी कितें तेजी केस पाटी काडिना फादर, आमकां मोरोंक जालें हांव फादर. मोगाचें न्हू एक सुरी एक स्त्री चली म्हणूंक जायना, काज जावन 3 म्हयने डायवर्स जावन आसली. आमच्या रेतीर मांदीर येवन तिका जायती आमी एडवायस दिलें आनी तिचो थोडो जागो आसलो एक बाये आनी बऱ्या तरान जिये म्हूण सांगता आसतना एक कोर्टान लोवर कोर्टान तिची केस ती जिखली म्हळ्यार 50-50. कोणच्या मनशान तिका पयशे दिवनात त्या मनशान तिचेर अपराध मांडून तिनातले पयशे दिवचे बरें केल्लें कोर्टान. कित्याक इसो जागो हिका उरोवच्या खातीर. जागो उरलो, पयशे दिवंक पडले आनी तो जागो विकून ती पयशे दिवंक तयार जाता आसतना बायर आयिल्लो फुडल्या दिसा सांजेर. दुसऱ्या दिसा आयिल्ली ती आमच्या पाद्र पिओ बुधवाराच्या 9 येवन आमचे सगळे काम ती करताली आनी थंय बऱ्या बऱ्यानंद 9 जावन आराधन जावन मीस जावन घरा वेता आसतना बागलार एक नोटीस 14 पेजस. त्या मनशान तिच्या खाजीन भावान ती 50-50 विन जाल्ली केस हायकोर्टाक घाल्या मोगाच्या. ही रडली इतली की हिका दुसरो आदार ना, आवय ना, बापूय ना, भावालो ल्हानपणां मेला, एकलीच आसा, एकलीच कोणीच ना हेज्या कुटुंबांत. इतली रडली म्हणा लागली फादर म्हाका कित्याक असो करता. गेली ती लॉयरा लागली. लॉयर म्हणा लागलो एकच पारीकपणा खातीर तो असो करता, नातर ताका सगळें ताणें दिनातले पयशे सयत ताका दिवच्या बरें आमी केल्ले, कितले की लाट ते. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू. पळया गायल्लें काळीज तें. हांवें सांगलें बाये तूं जाय ते देवचपणां येताय देवा कडेन माग, जावं दी घालून आमच्या पात्राबाद हाडलें मागीर तें हांवें. आनी तो म्हणा लागलो तिका दुसरी वाट ना बाबा आतां कितें करचें म्हण करता ना हायकोर्टा वचून पळया लॉयर फायट करतलो कितें करता पळया. हांवें म्हळें माग देवा कडेन गायलें म्हणून तूं ताजेर प्रतिकार काडूंक ना फादर. हांवें कळलें प्रतिकार काडूंचे म्हाका कांयच सकत ना. सकत आसल्यार काणें नाका म्हळ्यार, सकत आसल्यार प्रतिकार काणें नाका. तर मोगाचें न्हू गायल्लें आमचें काळीज आसता, वखद लावंक आसा, आमी वचत जाय देवा लागीं. गो बॅक अँड गॉड वील हील यू. त्या दळा मात्र आमी दामून धरून बसल्यार एक दीस नातल्या एक दीस उडी मारता. आनी तिसऱ्या तरान आमी पळयलें जाल्यार सर्व कडेन समाधानान जिये. त्या खातीर पयलें बिगिनींग हांव म्हणलें हांगा आमकां एकामेकाचें मुखामळ पळोवंक बारी सुलाब. कित्याक म्हळ्यार आमी सड्ड वळखना, थोड्यांची मात वळख आसा, पूण आमच्या शेजारा आमच्या घरांनी एकामेकाची मुखामळां पळोवंक कितले कश्ट. काल आमचो एकलो पाद्राब ब्रेकफास्टा वेळार म्हणूंक लागलो फादर म्हाका पात येवंक जायना म्हणा. कितें पात येवंक जायना. कितलेशे वर्सां अपुरबाय तरान गोवानी बायल जावन जियेल्लीं सडन एकच ताणें म्हणटात आमकां जियोंक नाका, हो मनीस सारको ना, हे मनीस सारकें ना. हें कशें साध्य फादर. इतल्या तेंप ती जियेल्यान
जेवणसा विदोळ येताना हें जाता म्हळ्यार नाका जेवणसा नाटतना हें जाता इतले तेंप जियेल्यात म्हणून तूं आनी हांवूय बऱ्या तरान जिवन आसा फ्राज जावन थोडें मिसअंडरस्टँडींग आयलें तर आमी तें समजून घेवन समाधानाची येवंक चिंतलें जाल्यार बरें आसा ताच्या बदलाक हो कितें म्हाका डॉमिनेट करता म्हणून हांवें म्हजी सिमटी हालोवंक पळयलो जाल्यार दोग वाग एका राणांत कितें सिमटी उखोलन सोलोवंक जायना तेचे म्हणटा एका वागान सिमटी केदाळे सकयल घालून ते वेजे म्हण खायना तो गाणी समाधानाची येवंक जाता त्या खातीर आमी जायते बडी म्हणटा आमी येता मिसाक एकामेकाक शांती दिया म्हणटाना आमकां कितले कश्ट मारतात एकामेकाक पटलो तर पट्टान जाता पट्टान बारीक सुलाब कित्याक म्हळ्यार तें दुसरे टायपाचे आसात आमी एकामेकाक पटलो तर म्हळ्यार बट्ट पटलो धरतात बरी शांती दितात नाचतात उडतात पूण आमच्या घरांत आमी आसतना हें जाता की आमच्या भुरग्याचें आमी आसतना जाता की एकामेकाक पळयत आसतना एकलो असोच आसलो खंय एकलो हेपटी गेलो मिसाक बरें चेंज जायचें म्हूण गेलो खंय थंय पात्रांबान सांगलें एकामेकाचें मुखां मळां पळोवन एक आसो दिवन शांती दिया म्हणटना असो दुस्मान आसा असो नेबर शेजारीत ओका ताका हालें करचें म्हूण गुंतून ताणें म्हणलें गे तो इलो पाप आसा म्हण दिसता शांती तुका तुजे कडेन दवरून घे म्हणा लागलो खंय पीस बी विथ यू कीप इट विथ यू मोगाचें न्हू आमची काळजां पीस आस जाल्यार खंय जावन पीस येवचें आमची काळजां पीसस करूंक न्ही समाधानाची येवंक त्या खातीर सर्व थंय सांगता समाधानाची म्हणटा आमकां सांपावलो चवथें पळयलें गेल्यार विवाह झगडे जाताना हेरांनी तातूंत मेतेर जावंक सोडिनाकात मोगाचें न्हू जायते आमचे प्रॉब्लेम इतलेंच तुका ताणें तशें सांगलें की तुका ताणें अशें सांगलें की म्हाका कोणूय म्हळें जाल्यार तूं सुपिरियरान सांगलें वय प्रेज गॉड थँक्यू सो मच बरो आमचो सुपिरियर म्हळ्यार रिची तुजें नांव मस्तपटी सांगलें न्ही गे प्रवीण वय पब्लिसिटी म्हळें हांवें पब्लिसिटी पॉझिटिव्ह सांगून नेगेटिव्ह सांगून मोगाचें न्हू तुज्या काळजा भितर तुका कळीत आसा जाय खंयच्या रितीर तें सामा करचें सारकें करचें जांगुरो तडबडी आमकां एकामेकाक समजून घेवंक कश्ट मारतात विवाह झगडे जातात त्या वेळार जायतीं जाणां राखून आसतात वचनाका तल्याक तुमच्या मदकात सारकें करूंक पळया ना तर जाणारी मनीस कोणी मेळटा ताका आपोवन ताच्या मुखांत सारकें करूंक पळया पांचवें जावन आतां झगडे जाताना अपराध मानिनाका ताचे पयलीं हो मनीस बरो पळय केदाळ म्हणचो मोग करता कांय चड उणें जालें जाल्यार तडवडी थोड्यांनी म्हणच्या कोण म्हण हांव तुमकां सांगना म्हाका म्हणे राग आयलो आनी हांवें चिंतलें हे पटी तुका सत्यानाश करचें म्हळ्यार हांव करता इमिडिएटली जालें खंयच्या समोर थंयसर वल्लो तूं खंयच्या समोर थंयसर वल्लो कोणी जावन तूं कितलो व्हडलोय जा तूं एखाद्या वेळा क्रिस्ती समर्थन तूं आसाय तुवें उलोवंक जाता की म्हण विचारलें हांवें ना हांव तसो करता जाल्यार हो सारको जागो न्ही तुका एकामेका कडेन समजावन तुवें एक्सपिरियन्स जियेचें पडटलें मोगाचें न्हू अपराध म्हणचें लेबल करचें करिनाका तें करूंक नजो समें जाणवो आनी शाणेपण उपयोग कर ना पयलेंचे झगडे परत उपसन अशें पळया कित्याक म्हळ्यार जाल्लो गायी ताचे कवळ काडल्यार परतून जीव जाता परतून ताका वखद लायचें पडटा तो कशें आसून कवळ ते हट माय आमची केदाळ म्हणटाली तो दाड्ड जावन कवळ पडोवन दी त्या दाळा मुंचोर काडया आमकां ल्हान आसतना एक सवय न्ही ओडचें गाय जाल्यार ताका वयर आसली साल वण काडचें माय म्हणटाली परतून जीव जाता पळय परतून दूख चडटा पळय खंडी जावन दूख चडता त्या खातीर थंय दासोवन दी आनी एपटी परत ते झगडे जायनातले बरी वादविवाद जायनातले बरी पळय तुज्या जिवनांत जायतें समाधान घे पयला ते सलोनियाकारांक बरयलें पत्र आखेर करच्या पयलें 5वो अध्याय 15 जावन 18वी ओळ आमकां कितें सांगता पयल्या ते सलोनियाकारांक बरयलें पत्र 5वो अध्याय 15 जावन 18वी ओळ भोव अपुरबायेची उतरां आमकां हर एक लागीं दिता हें आमी मानून घेतलें जाल्यार मोगाचें न्हू ताचें की वर्तें दिर्वें आमकां दुसरें ना हांव वाचतां तुमच्या मुखार तुमकां व्हडल्यान आयकोवच्या खातीर 15 पळया कितें म्हणा म्हण तुमच्या मदें हर एकलो वायटाक वायट परीक करिनाशें सत्राय घेवं वायटाक वायट परीक करचें नाका एकामेका कडेन समेस्तांक बऱ्याक पडटा तसलें करूंक सदां फुडें सरा बरें करचें
सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा सर घडीत आनी देवाक आर्गां दिया क्रिस्त जेवच्या एकवटान आसलेल्या तुमच्या तावन देवाक इतलेंच जाय दुसरें कांयच देवाक खुशाली जाया कळमीत नासतना मागा हर एका सन्निवेशांत देवाक आर्गां दिया आनी तें जावन आसा समाधानाचें जिवीत आमी जियोवचें देवान आमकां सदांच दिवचें. ग्रीक फिलॉसॉफर एपेडोक्लेस म्हणटा सगळो संवसार फकत दोन सक्तेंत येता एक लव दुसरें हेट्रेड कॉस्मीक एनर्जीस म्हणटात ताका आमी कॉस्मीक एनर्जीस लव एंड हेट्रेड मोग आनी द्वेश खंयच्या सक्तेक चड इम्पॉर्टन्स दिताय ती सगत तुका भोव मोलादीक जाता अट्रॅक्टीव जाता त्या तरान तुका पसता द्वेशाक तूं चड मोल दिवं न्हू द्वेशान जेव पळयताय तुजें जिवीत द्वेशाचें जातलें सैतान राज करतलो. लव एंड हेट्रेड खंयचें आमकां जाय तें आमी घेवया आनी त्या प्रमाणे सोम्यान कितें म्हणा घे तें मोगाचें जिवीत आनी तो मोग सदांच आमच्या थंय जियोवच्याक. सोम्या कर म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर फ्रांसीस आसिसचे ते वर्ती उतरां सदांच सोम्यान म्हणलें तेंच समाधानाचें या हें कंतार गावंक आमी सगळीं उबे रावया. कर म्हाका सोम्या तुजें शांती साधन. कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जागे स्तुती गायन कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जागे स्तुती गायन द्वेष मोसोरासाते मोग संदेश हाडू दुखयलेल्यांक आवे मोगसाणे मोगाने दुबास आसा थंय भावार जीव दवरूंक आयला सोम्या उपकार हेसर मागोंक कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दरिया जाव एक स्तुती गायन जिणेंत निरासलेल्या बरवशाचें किणसांव अंतरांत आसलेल्यांक उसवाड तूं सोपाको दुखान बुडलेल्यांक संतोष हांवें सोड दिव आयला सोम्या उपकार हेसर मागोंक म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जाव एक स्तुती गायन पेल्याक बोगसून हांवें बोक्सांनी सोडून घेव हेरांक सर्वच मोचें मोगान वांटून दिव पेल्या खातीर मरून सस्तीक जिवी सोडून आयला सोम्या उपकार हेसर मागोंक म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया जाव स्तुती गायन कर म्हाका सोम्या तुझे शांती साधन जीवन मोजे दुनिया
जाए स्तुति गाय ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ
ಸಿನನ್ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 आमच्या आमच्या बाबा हांगा सवासा जेजस संपदारा तुका एक करो तुझ्या मगान बरोवन सम्या चड आनी चड बाबा आमचे जिवीत एक आदर्श करूंक सम्या आमकां जाय जाल्यार सगळं हालेलुया जेजस आराधना तुका सम्या वर्गा सम्या ओगलाप सम्या वंदन तुका सम्या प्राणाम तुका सम्या सगळं बरें पडतो आमकां दिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जाहीर म्हणा लागलो जेजू ये म्हज्या दुवेच्या तकलेर हात दोन माग तें गूण जातालें जख्खेवाक म्हणा लागलो जेजू हांव तुज्या घरा येवन रावतालो जख्खेव त्याच घडये देवून आयलो मार्ता आनी मेरी सदांच जेजूच्या वर्त्या अत्रेगाक राखोन आसली तो गेलो म्हळ्यार कितली खुशी आसली तांकां मोगेचे भावन आनी भयणीनो आज जेजू आमच्या सांगात आसा जेजू तूं आमच्या सांगात आसाय जेजू सदांच तूं आमच्या सांगात रावताय आमकां जायते बरें बरें करताय आज हांगा येयल्या हर एका भुरग्याक तूं पळयताय तुवें पळयलें तूं चलोन वता आसतना हर एकल्याकी तुजी दिश्ट इतली प्रकार आसली की हर एका भुरग्याचेर तुवें ती दिश्ट घाल्ली कोणाक चड गरज आसा विसरिल्ल्यांक आनी विसरनातल्यांक तुवें बरें केलें आनी तसलें बरेंपण दिल्लो जेजू आमचो रक्षक आमचो सोडूनदार आमच्या मदेगांत हे आमचे तकले बघून ताका नमस्कार करया कितलें वर्तें भाग आमचें सोम्या तूं आमच्या सांगात आसचें तूं आमच्या मदेगांत रावचें तुका पळोवचें रूप रुपया उंड्यार तूं हजर आसाय सोम्या आमचे तकले भागोन तुज्या मुखार आमी प्रणाम करता Jesu Krista तूं सर्गींच्या सर पडोन तुका नमन करता आराधना आनी वंदन करो
जीवने आमचे सगळं तुझे जीवात सम्याक दे तुझे आठविटे तुझे कष्ट तुझी पिडा तुझे कळवळे वळवळे सगळे सम्याक दे तुम्ही म्हणता आवाज सांगा आवाज सा म्हणजे आजारपणांत तो राव जेजूच्या आजारपणांका जाल्ले आसता कितें तुका सांगोंक जाय सगळे सम्याक सांगे ह्या वेळा सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान आमच्या जिवनांत हेरांक आमी मेळटा आसतना आमी उल्हासीत हलो म्हणटा हाय म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा गुड इवनिंग म्हणटा कोणी अधिकारी आयलो तर ताचे लागीं धांवता कितें जगकडे मेळटा ताचे कडेन आमचे सगळे आश्वासन आमकां कितें जगकडे जाय म्हणजे ते समा हर एक आमी सांगता पूण आज जेजू आमच्या मुखार आसतना सगळें दिवंक शकचो जेजू खंयचो अधिकारी तें दिवंक शकना थंय कळीत आसलो शताधिपती त्या खातीर तो धांवन आयिल्लो त्या खातीर तो समजून घेतलो जेजूक असो अधिकारी व्हरतो सर्गा संवसार असो शताधिपती कडेन आसलो ताणें तकली बागोवंक जाय आसली सलाम मारूंक जाय आसलें मान करूंक जाय आसलें सिजराक मात सीझर असो तात्कालिक अधिकार समजून घेतलो शताधिपती द सेंच्युरियन म्हणटा सम्या तुझो अधिकार खंयचोय रोमागार जुदेवांक धन्या सायबा देवा म्हण आपोवंक ना तांकां आसलो एकच धनी सीझर पूण शताधिपती म्हणटा सायबा सायबा कित्याक असो अधिकार ह्या जेजूचो अधिकार तो समजून घेतलो मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत हो अधिकार आमी समजून घेतलो जाल्यार आमकां दुसरें कितेंच नाका सुसेगाद म्हळ्यार बरें संतोशान समाधानेन जियोंक आमकां आदार जाता कित्याक ह्या सम्यात आसता तो मोग जायतीं जाणां आमी समजून घेना जायतीं जाणां कावन्सिलींग येताना म्हणटात फादर म्हाका त्या पातकाचें बेन दिसता ह्या पातकाचें बेन दिसता कुमसार जावं ना कुमसार जाला जाल्यार आनी कितें बेन दिसता कित्याक हें बे जेवसारान घालचें तुजी पातकां बोगसोंक ना आतां जेजो मोग अनुभव करूंक तुका आडकळटी सगळ्यांची पातकां जेजून बोगसोवच्या खातीर तो कुर्सार मरण पावल्लो ना ताका कुर्सार मरचें म्हण कांय गज नासलें एखाद्या वेळा कुर्सार मरच्या म्हणसरलो मोग ताणें आमचो केलो त्या देखून आमी म्हणटा स्वीट हार्ट ऑफ जीसस फाउंट ऑफ लव एंड मर्सी पळया इतलें अपुरबाय फाउंट ऑफ लव एंड मर्सी काकुतीचो मोगाचो आकटें तें आकटें सदांच आमच्या खातीर आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण दिवंक अत्रेकता हर एक घडये म्हळ्यार बरी त्या जेजूचो अनुभव केलो कोणूच आपल्या जिवितांत असमाधान भोगूंक साध्य ना मोगाचें न्हू कित्याक ह्या जेजू सांगता आसतना सगळें वांटो तो सारकें करता कितें सगळें जाय तें सगळें तो आमकां दाखोवन दिता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तो मांडून हाडटा आमचे प्रॉब्लेम कितें गी म्हळ्यार आमी ताचे तावन सुकारी मारन पयस रावता आमी ताचे तावन सुकारी मारून आपालिपा खेळटा आमी ताचे तावन सुकारी मारता पातक केला म्हण आमी जायतें करकटा वच जेजू लागीं वच भक्षणे माग आनी तो तुका सदांच आरयतालो वेंगतालो ताचे लागीं घेतालो आनी ह्या जेजू तेजो अधिकार ह्या संवसारान जावं सरकारान कोणाचोच ना मोगाचें न्हू त्या देखून आमी लोवर एंटिटी म्हणटा नाका जाल्यार वायट शक्तींच्या वटण्यांक बली जाता वायट नाका जाल्यार देवा लागीं वेता अन्य देवा लागीं आमी वचून आमचें सगळें जिवीत आमी उगडोवन घेता कित्याक आमकां कळीत ना अधिकार ह्या जेजूचो शताधिपती कळिल्ले देखून तो कोणा लागीं वचोना येता जेजू लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो तुवें एक उतर सांगल्या पुरो आनी म्हजो साखर गूण जातालो काळजाच्या गुंडा येता न्हू स्तुती करया काळजाची मनां आमची सगळीं एक करया सम्या जेजू आमी तुज्या लागीं आजुनी बरो सम्मान रोजूंक ना तर ह्या घडये ही रेतेर हो वेळ हो आराधनाचो वेळ हो आपूट वेळ परत तुका मेळचो ना त्या देखून आमी सवयर घालचे न्ही आराधना मेळटा ते रेतेर मेळटा ना हर एक रेतेर नवी
नवीकृत करूंक तुझे जीवन बदलावण करूंक तुझ्या जीवनात रूपांतर जावंक त्या देखून कन्वर्शन ऑफ द हार्ट आमचे कन्वर्शन आमी आमच्या खळसांत करूंक जाय आमच्या जीवनाची बदलावण नवीकरण करूंक आमी खऱ्या मनान उल्हासून समेची स्तुती करूया तुमच्या बुकांत पान संको 22 22 Gesù, alleluia, 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 Gesù, alleluia. Patgang so dun ai lo Gesù, Gesù, patgang so mo ke lo Gesù, Gesù, patgang apong ai lo Gesù, Gesù, Kursar chiu di lo Gesù, Gesù, patgang so donai lo Gesù, Gesù, patgang so mokello Gesù, Gesù, patgang apangai lo Gesù, Gesù, Kursar chiu dillo Gesù, Gesù, alleluia, 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 Gesù, alleluia. Tanelang piyong di ta Gesù, Gesù, Okelang kaong di ta Gesù, Gesù, adesso telang di ta Gesù, Gesù, Rektelang buson di ta Gesù, Gesù, tanelang piyong dita Gesù, Gesù, Okelang kaong dita Gesù, Gesù, adesso telang dita Gesù, Gesù, Telang buson dita Gesù, 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 alleluia, 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 Gesù, alleluia. 모냥 그 지부디다 제소 Gesù, 해량 그 까느디다 제소 Gesù, 머량 그 돌레디다 제소 Gesù, 멜량 그 지뱅ker다 제소 Gesù, Monanco Gepteta Gesù, 제소 Perianco Candida Gesù, 제소 Corianco Doledita Gesù, 제소 Melanco Givencarta Gesù, 제소 제소 Alleluia, 제소 Alleluia, 제소 Alleluia, 제소 Alleluia, 제소 할렐루야 Gesù, 할렐루야 Gesù, 할렐루야 Gesù, 할렐루야 할렐루야 Alleluia, 할렐루야
बस समी आमचे मुखार. ताका पळोवन हळटार आमी बसया. त्या सम्या कडेन उलोवंक मेळलो व्हरतो अवकाश आमी घेवया. हळटार बसून तुजें मुखामळ पळोवया. सम्याक पळोवंक अत्रेकतालो जाकेव. सम्याक पळोवंक अत्रेकताले जायती परजा. आनी त्या वेळार सम्यान आमकां दिवचें एकच एक उतर. तो आमकां हाय म्हणचो ना, हलो म्हणचो ना. ताच्या बदलाक सम्याचें वर्तें उतर जावन आसा, भिये नाका, फियर नॉट. आमी सगळे कडेन पळयलें जाल्यार सम्याचें उतर तें जावन आसा, भिये नाका. 4 सन्निवेशांनी पळयल्यार आमकां कळटा भिये नाका म्हणल्याचो अर्थ. लुकाचो एवंजेल 1 अध्याय 13वी ओळ. जाकारीक बडवो येवन म्हणटा, देवाचें उतर तो म्हणटा, देवान तुजें मागणें आयकलां, भिये नाका जाकारी, देवान तुजें मागणें आयकलां. त्या करून मावून तसो देव कितें करूंक आसा तें तुका करतलो. आज मोगाचें न्हू, देवाक आमच्या मदगात आमी आपयता आसतना तो आमचे मागणें आयकता. ताका आमी म्हणटा निरंतर मागणें, खळमीत नासलें मागणें, सिंगल मायंडेड डिवोशन. संपूर्ण तरेन सम्या सांगता जियोवचें, हे सम्या सांगता रावचें, सम्या सांगता उलोवचें. कितलें आपुरबाय मोगाचें न्हू, कितलें आपुरबाय. तुमच्या मुखार भिये नाका म्हणल्यार एक उल्लेख दवरता. लगभग 17 वर्सां पयलें डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा गेलें कुटुंब अशें म्हणटा. आमी तरणाटी आसतना आमच्या जिवनांत जायतें वायट करनासलें हांव. सरो माझा मस्ती कितें जकडी करनासलें हांव. जाल्यार आमच्या जिवनांत भुरग्याचें देणें देवान दिवना. ह्या वेळार आमी धांवले. हांव नानातरच्या धाकट्यार लागीं गेले. हांव खंयच्या धाकट्यारा लागीं गेलो जाल्यार खंयच्याय हर एकल्या धाकट्यारान आमकां सांगलें कितें उतर, तुमकां भुरगें जावचें ना, तुमकां भुरगें जावचें ना. आनी ह्या वेळार आमी चिंतलें आमकां भुरगें जायनासर रावंक कारण जावंक पुरो. आमी देवातान पयस जावं, देवाक आमी लागीं सरोंक जाय. आनी आमी जायत्या धाकट्यार लागीं वचों म्हळें आमी आमची जिणी बदलता आनी आमकां भुरग्यांचें देणें जाय. खंयचोय धाकटेर आमकां भुरग्यांचें देणें आसतालें म्हणलें सगळ्यांनी रूल आवट केलें. आनी ताणें म्हळें तुमकां भुरगीं जावचीं नात. ह्या वेळार कांगाल जावन आमी गेल्या डिवायन पडटा. आनी डिवायन पडटा वयच्या पयलें ती स्त्री म्हणटा, हांवें बायबल ओपन करून 11 मातयेच्या वांजलांतलें एक उतर म्हाका मेळिल्लें. अचानक म्हणल्यार बरें हांवें तें उतर ओपन केल्लें. आनी तें उतर हांव म्हज्या मतीन दवरनासलें. पडटा वचून पयलेच्या दिसा आयतारच्या संजेच्या मिसा वेळार म्हाका मेळिल्लें उतर तेंच खंयचें हांवें पळयलें, हांगा वाचलें मातयेच्या वांजलांतलें उतर म्हाका थंय दिल्लें. आनी त्या वेळार म्हजे थंय शिरशिरो आराम जालो. हांव कांटाळ्ळी म्हज्या जिवनाक. कसलें जिवन हांव घोव आनी बायल आमी जियेल्या. नाना तरेच्या लौकीक पाश्यावी आशेक आमी वळख जाल्या. ह्या संवसारांत आसतना सगळे मजा भोगूंक आमी गेल्या. आनी हांव रडली म्हणटा तें, हांव रडली. आनी आमी मागलें जायते बरे कुमसार आमी जाल्या, कावन्सलींग आमी जाल्या. देवा वयर पातेणी दवरून आमी परत फाटीं आयल्या. पळय हांव उतरां त्या स्त्रियेची. म्हजें थंय कितें म्हणून आसलें, तेंच उतर तुका हांवें हांगा दिल्लें, तेंच उतर तुका थंय दिल्लें. त्या देखून त्या उतराद्वारे तूं जिये आनी खंडीत जावन तूं केन्नाच सुकोन पडल्यारय म्हज्या लागीं फाटीं ये. कश्ट केल्यान आनी वचन वोवयतल्यान ये हांव म्हजे सरसी, ये हांव म्हजे सरसी. तेंच उतर ताका मेळिल्लें. आनी तेंच उतर तें इंग्लीश सेक्शनाच्या बायल्यान व्हडल्यान बरोवन गेल्लें आसा. तेंच उतर ताका आयतारा दीस त्या मिसाच्या बलिदानान मेळिल्लें. आनी तें म्हणटा असलें उतर हांव काडून आयली. आनी येवन आमी जियेत आसतना 2 म्हयन्या भितर म्हणल्यार बरी म्हजी पिरियड रावली. आनी हांवें चिंतलें गर्भेस्त हांव सांगून ना म्हणून हांव गेली म्हणटा तें खंय धाकट्यार लागीं. तसो धाकट्यार म्हाका सांगलो
यू विल नेवर कन्सीव, यू विल नेवर कन्सीव. आनी ह्या वेळार तो म्हाका पळोवन हांसा लागलो. हांवें सांगलें हांव गर्भेस्त सांगून ना, त्या देखून म्हाका पिरियड्स जावना. हांसा लागलो आनी म्हणा लागलो तुवें गर्भेस्त जावचें. पाडियोस गेली हांव 3ऱ्या म्हयन्यान परत हांव गेली आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें टेस्ट कर पळय. आनी ते म्हणटा टेस्ट करता आसतना दाक्तेराक कितें सांगचें म्हूण कळीत जावना. पात देलो आनी म्हणा लागलो हें कशें 7 दीस जाले. ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें म्हज्या जिवनान घडिल्लें घडीत हांवें पळयलें तें उतर. थंय वचनासतनाय म्हाका त्या जेजून आपयलें आनी तेंच उतर म्हाका ताणें दिल्लें आनी तें उतर घेवन हांव आज बरोवशान आसतना त्या देखून म्हजें तें देवान महात कार्य केलें. आनी तें जाकारीक म्हणलो देव बडव्या म्हण सांगता भियेनाका, देवान तुज्या मागणें आयकलां. पळया देवान तुज्या मागणें आयकलां आनी त्या प्रमाणे तो करतालो. आनी ह्या खातीर ती स्त्री म्हणा लागली हे देवा जावन 7 दीस जालां. धाकटेर थाटकलो म्हणटा तें धाकटेरा पातयेवंक जावना. तो हसुल्लो 2 म्हयने उपरांत आसतना हसुल्लो. म्हाका केळकुळा गेलो तोच धाकटेर तकली पानां घाल म्हणा लागलो. एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी उपरांत कितें जालें पळया मोगाच्या न्हू ती चली म्हणत स्त्री म्हणटा आपूर बायतरान प्रसूतपण जालें. आज त्या भुरग्याक 17 वर्सां प्राय. आनी ताणें कितें केलें त्या स्त्रीयेन ओगेत रावो ना तें. ह्या खातीर देवान केल्ल्या महत् कार्या खातीर ताणें जायत्या भुरग्यांक नेण्ट्या भुरग्यांक अनाथ आसल्ल्यांक कोण सकडी विधवे आसात कोण सकडी गायल्ले आसात ल्हान एक घर ताणें आराम केलें. ताचे कडेन पयशे आसले आराम केले. आनी उपरांत लोक येवंक सुरू जालो. हरिहरीनी जायते ताका कश्ट जाले ताचे लागीं येताले. आनी ताणें व्हडलें व्हायट हावस म्हूण एक बरें घर बांदलें. आनी ते घरांत ताणें आज ते म्हणटा म्हणजे त्या सगळ्या सुवातेर 1,500 कोणाक नाका जाल्लीं भुरगीं वडिलां गायल्ली पिडेस्त. कित्याक सोम्यान म्हजे वयर दया दाखयल्या आनी ती दया हांव आज हेरांक दाखयतां. प्रेज द लॉर्ड. देवा गार्गा दिव्या देवाचो उपकार बावड्या मोगाचें नांव. कित्याक महत् कार्य ताणें त्या स्त्रिये तें केल्ली त्या प्रमाणे तें करनासता. दुसरें उतर पळया लुकाचो म्हणजे 1 अध्याय 28 वळ. कितें म्हणटा बडवो म्हणटा भियेनाका मरिये सोम्यात न्हू हें 7 दीस सोमी तें करतलो पवित्र आत्मा तुजेर देंवतालो. पळया भियेनाका. तेंचो उतर आज कोणा थंय जकडिल्लो पावाटुडो आसा कोणा थंय जकडिल्लें बें आसा कोणा जकडिल्लो दुबाव आसा. स्वामी म्हणटा भियेनाका म्हजे लागीं ये म्हजे लागीं ये आनी खंडीत जावन तो तुका सोडचो ना. तिसरें मातेवचो वंजेल 1 अध्याय 20 वळ. जुजेक म्हणटा भियेनाका जें कितें घडोवंक आसा तें देवाचें. देवा वयर बरोवसो दवर न्हू. तूं पातयेवन रावलोय जाल्यार कोणेंच कितेंच करूंक साध्य ना मोगाच्या न्हू. कित्याक तसलो पवाड तसलो संबंध तुजो रचूंक जाय. जेजू मुखार आमी आसतना तसलो संबंध आमी रचूंक जाय. आनी 4थें उतर पळया लुकाचो वंजेल 2 अध्याय 10 वळ. गवळ्यांनी तो प्रकाश देखलो घाबरले भियेनाका म्हणटा बेन सोडून त्या सडवंदाराक नमस्कार करूंक तांकां उलो दिलो भियेनाकात. तर आमी आमच्या जिवनांत अर्दें कुरें जावचें न्हय. आमच्या जिवनांत जाता कामा पुरतो मामा म्हूण लेखचें न्हय. मोगेचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत सोमी आसा. आमचें जिवीत सोम्याक समर्पीत करया. भियेनाका म्हणटना देव तुजे सांगता आसा. देव मनीस जाला. पवित्र आत्मा तुजे सांगता आसा. आपयता जेजूक आपयता पवित्र आत्म्याक. तुज्या जिवनांत कितें घडामोडी घडटा आसतना तुज्या जिवनांत घुस्पड गोंदळ घडटा आसतना तुज्या जिवनांत वारें वदाळ येता आसतना आमचो तो वडील बाप म्हणा लागलो 100 वर्सांचो एकलो फ्राद फ्रांसांत हॉस्पिटलांत आसा. कॅन्सरांत वळवळोन आसा. कॅन्सरची पिडा ताका आसा. आनी वो फ्राद थंय शिकिल्लो आमचो कापुजीन आनी तो ताका मेळोंक गेलो. मेळोंक वता आसतना वो फ्राद चिंती लागलो वो आतां कॅन्सरांत आसा. कितें म्हणटा काय कितें जाता काय म्हूण वो
एक नम्रतायेन वचून ताच्या लागीं म्हणा लागलो फ्रेंचांत ताच्या भाशेन म्हणा लागलो तूं कसो आसाय. हो म्हणटा हांवें ताचे जावन असली जवाब केन्नाच हांवें चिंतूंक ना, तसली जवाब एक्सपेक्ट करूंक ना. तो म्हणटा तो फ्राद हसून म्हणा लागलो पाद्रे देवाची बुजवण हांव आशेना. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. हे देणे देवान ताका लागीं सरोंक ह्या 100 वर्सां प्रायर ही कॅन्सर पिडा ह्या फ्रादीक दिल्या आनी त्या जेजूचो वर्त मोग करूंक म्हाका ताणें अवकाश दिला. ह्या काटल्यार हांव आसतना आय एम जॉयफूल म्हणटा तो, आय एम हॅपी. हॅज गिवन मी ए ग्रेटेस्ट गिफ्ट. पळया मोगाचें न्हू पाद्री पियो म्हणटालो हे म्हजे 5 गाय देवाचें वर्तें इनाम देणें आनी ती घोटसाण म्हज्या तें दूख न्हय ते जेजूच्या वर्त्या गायांची घोटसाण हांव साकोन आसा. म्हज्या बानान बेडीनो देवा सांगत आसतना जेजू सांगत आसतना आमी केन्च्याकी भियोवची गरज ना. देवाचें अस्तित्व तुजें थंय आसा. बावडताची मनशां देवाक आमी सदांच सलवासाचें काम करूंक आमी दरवस्तमापान धैर्यान मुखार वचोंक जाय. भिवकुरे जावचे न्ही. भिवकुरे वायटाच्या वाटेंत वेतात, दिरादीक जेजूच्या वाटेन समकतात. तर मोगाचें न्हू आमचें समर्पण संपूर्ण तरान जेजू मुखार करुया. आमी हें गीत गायता आसतना सोम्या सांगात एक सव्या सोम्या तुजे सांगात आज आमकां रावोंक जाय. जेजूक आपया, त्याच पवित्र आत्म्या आपया, मोरयेक तुमचे सांगात आपया, देवाक तुमचे सांगात आपया, सगळ्यांक आपया. कित्याक ते जावन आसात आमचे राखवाले, ते जावन आमचे सांबाळणार सडवंदार आनी सगळे दिवचो आमची पिडा कोण करचो. कालच्या दिसा मोगाच्या भावांनी बेडीनो आमी रेतेरींत मागोन आसल्या. एकलो तरणाटो जायते पुटी ताका ताच्या बापायक घेवन सांगिल्लें वचून तुज्या पुता सांग वो येवन हरयपुटी म्हजे कडेन कानांत जळार गुंता पळय तशें म्हज्या पुताचे ब्लॉक जाला ताका बरें कंपनींत इंटरव्यू पुरो जाला. कॉल येना फादर, कॉल येना फादर. हांवें म्हळें तुज्या पुता पायना ते, तुज्या पुता येवंक जाय. बरो शिकपी फादर तो एक कालें कितें तो एक म्हणा लागलो एक मिनिमम मागता फादर. हांवें म्हळें हें कितें मिनिमम आनी मॅक्झिमम हें गलें मागणें काय. हांवें पयलें फुडें म्हणजे तो मिनिमम मागता आनी तूं मॅक्झिमम मागताय हें गलें वा. इला कडाक दिलें येवंक जाता जाल्यार येवन नाटल्या बसोन. कालच्या दिसा हांव एका भुरग्याचेर तकलेर हात दवरून नासलो आमच्या कोपेलांत. जनेलांत पळयले क्षण येता बापूय आपल्या दुवेक आनी पुताक काडून येता. तो कांय कामाच्या सोदनेर आसली. मगेच्यान हांवें पळयलें तितल्यार ताणें तांची वळख करून लागलें. म्हजे लागीं धांवन आयलें. तो आयला फादर, वो आयला फादर, तें आयलां फादर. येवं दी सगळें आयल्यांत. ती कांय स्पेशल आहे हांगा न्ही फादर. तुमकां सगळें मीस जाल्ले उपरांत मेळचें आराधन आनी मीस जाल्ले उपरांत ताच्या मदें मेळोंक हक्क ना. हें ल्हान भुरगें त्या देखून ताका वचोंक आसल्यार वचो न्ही म्हणल्या खातीर हांव ताचे खातीर बसलां. मोगाचें पळया कितें जालें. हांवें सांगलें कोण लायनीर आसा त्याच प्रमाणे ती येवं दी हांव तांचे कडेन उलयतां. म्हाका ताचें नांव करता आसलें. हांवें म्हळें ओ वेलकम आयला आई व्हेरी हॅप्पी म्हळें हांवें. ताचें नेक्स्ट उतरां पळया मोगाचें नांव फादर ड्युरींग द एडोरेशन आराधना वेळार म्हाका त्या कंपनी जावन कॉल आयला. देवाक आर्गां मोगाचें नांव कॉल आयला. आय कूड नॉट. हांवें म्हळें येस हांवें तुका कितले पटी सांगलां. तुज्या डॅडीक सांगलें हांवें ताका आपण हाड. डॅडी जावन आयलो. वय फादर कितले तेंपा जावन ब्लॉक आसलो फादर हें जालां फादर. हांवें म्हळें येस जालें जेजू लागीं येतना खंयचेंय जाता बाबा. तुका हांवें सांगलें तुका समजोंक ना. इतले वेळ राखचे आसलें. वच आनी देवाक आर्गां एक मीस दी. आर्गां बेलिदान बेटय म्हूण सांगलें. जेजून म्हणलें उतरां मार्काच्या वांजेलांत 1 अध्याय 40 वळीन त्या खडकाराक गूण केल्या वेळार तो म्हणा लागलो वच आनी तुजी काणीक बेटय. आमकां जालें म्हूण आमी पाट परतून वेचे न्ही. मोगाचें न्हू देवाक आर्गां दिवन देव सांगता आसूंक जाय. तर ह्या वेळार मोगाचें न्हू तुमचे कितें सगळे एक्टिविटी आसात तुमचें सगळें समर्पण जेजू मुखार करात. जेजूक उलो मारात. आमच्या जिवनांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या देशांतले विधवळी सगळे ते जेजूक दिता आसतना सगळें जेजूक सांगता. ताका साध्य आसा हर एकल्याची वळख ताका आसा. तो आमकां वळखता.
खातीर समर्पीत करया आमचे दोनी हात उक्ते दवरया मोगाचे न्हू आपण बायतरान जेजू वयर आमचे दिश्ट कंसोवया गीत आमी गायत आसतना जेजू कडेन आमी उलोवया पाण संको 116 ಸಮಯಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಬುಗ या संसारा हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका या संसारांत हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका वारे जावं वादळ जावं लारा आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका वारे जावं वादळ जावं लारा आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका ह्या संसारांत हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गूण करसो जेजू आसता बेना म्हाका पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गूण करसो जेजू आसता बेना म्हाका मोच्या जिणयेन जेजू आसतना कितेंच बेना म्हाका मोच्या जिणयेन जेजू आसतना कितेंच बेना म्हाका ह्या संसारांत हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ह्या संसारांत हांव आसतना मोचे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो हालेलुया तस जेजू आमचे सांगत आहा एक घडीभर जेजू पळोवन तुका कितें उलोवंक जाय तुका कितें सांगूंक जाय तुजे काळजाचे गुण येता नुसते बगणा सांग ताका सांग आपोंक जाय तुज्या कुटुंबान तुज्या कॅपॅसिटी भायर थोडे संदर्भ गेल्यार सांग बरो
थोडे समय हो तुका कंट्रोल करूंक जायना सांग ब्रो सांग सम्या हे म्हज्या भितर ना म्हज्या कुटुंबान जावची विधवळी म्हज्या भुरग्यां थंय जावचे अनंत तरेचे विधवळी हे सगळे सम्याक दी आनी सांग कितें सगळें सांगूंक जाय तें सगळें जेजूक सांग जेजू म्हणटा हांव आसतना भियेवची गरज ना भिये नाका त्या देखून मोरी माय धैर्यान भरली झूजे धैर्यान भरलो सी धैर्यान भरले जेजू म्हणा लागलो भिये नाका ते हांव आसतना कसलें जड वारें आसल्यार तें हांव थंड करतलो ओ अधिकार सम्यासो हो अधिकार तुज्या आनी म्हज्या पिडेन हो अधिकार तुज्या आनी म्हज्या तेंतेसवान हो अधिकार जेजून विस्तरोवचो आमच्या कुटुंबांनी कसली विधवळेल्या भिये नाकात म्हाका न्हू जायते जाणे आज संवसारांत तें जालें अशें जालें त्या देखून ह्या देखून ह्या सम्या सांगता रावतना तें हें म्हणलें ना हो समी आमकां राखता काल शिकली म्हणा लागली फादर तांकां बरें जाता म्हाका कित्याक फादर बरें जायना हांव कितलें मागता हांव म्हणलो शब्द सणसोड म्हळ्यार हांवें तिका हांव म्हणलो सणसोड एक सावन जेजू मुखार सरपडोन सांग सम्या आमकां पळय आमचें बरेंपण तूं आशेताय सगळें तें आमचें तुजें जावन आसा तुका कळीत आसा कितें जायचंय त्या देखून मोगाचें न्हू हांव म्हणलो एक हांब सण आमी म्हणलो एक वर्तो संबंद आमी रचूंक जाय आनी असल्या संबंदांत जेजू आमचे संगत एक जाता त्या देखून जेजून गूण करता आसतना जायराच्या दुवेक आशिर्वाद दिवंक त्या मेल्ल्यांतले उठोवच्या पयलें 12 वर्सां रक्तस्राव अशा स्त्रिया लागीं तो वेता आनी त्या वाट्यार वेता आसतना त्या बावडतान तो गूण जाले म्हणटा आसतना जायरा कंडीचो राग येयला जावंक बरो कित्याक जेजू येणे तेणें वचून ताजो वेळ पाशार करता ताच्या दुवेक वाचोवंक जाय मरता कोणा म्हळ्यार बे हाचें थंय पूण जेजूक बे नातलें जेजूक कळीत आसलें आपल्या बापाची पदवी आनी महिमा खंयच्या रितीर प्रकट करी जाय म्हणून ह्या सम्याक कळीत आसलें त्या देखून समी उपरांत थंय गेलो आनी म्हणा लागलो उठ चली न्हिदोंक ना उठ आनी ह्या वेळार सम्याचें वर्तेपण थंय भोगिल्लें जावन आसा आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तेंच बरेंपण बक्षाक जेजून तुका हांगा आपयलां म्हाका हांगा आपयलां हर एकल्या हांगा आपयलां हें वापरपाचें पूण शेतांत आज आमी आसा तेच मोरी मायन विणवणी केल्ली त्या पुता लागीं तांकां उणेपण आसा आज आमचें तें अशें उणेपण प्रत्येकाच्याक आसा तो जेजू जेजू तुजे लागीं मागिल्लें आमी केदाळ्या ना म्हणोनाय तर ह्या वेळा आमी अत्रे घेवन तुजे लागीं मागता सगळीं उबी रावात मोगाच्या न्हू ह्या वेळा आमच्या काळजांत हेरां वयर प्रतिकार हेरां वयर द्वेश हगे असलें दवरून आमी केदाळ्या उद्दार जावंक जायना हांवें म्हणलें आसा दोग जाणे मट्टवासी वर्तो तपस करूंक म्हण गेल्ल्या वेळार ते म्हणा लागले की आमचो तपस कोणाकी स्पॉयल करूंक जायना आमी इतले गटायन आसा त्या देखून आमी बऱ्या तरान तपस करन देवाक लागीं सरतले हांव ह्या वेळार जेवण सार म्हणा लागलो की तुजो तपास कशें करता पळय म्हणा लागलो सगळें सांग लागलो ह्या संवसारांत तें आसा हें आसा हें आसा तें आसा हे दोळे उक्ते करिना दोगी जाण मट्टवासी बसल्यात ध्यान करतात ह्या वेळार जेवण साराक कळीत आसलें कितें सांगा जाय तो वचून एका मट्टवासी लागीं म्हणा लागलो की तुज्यो तुका आनी एकलो आयला पळय तो तुज्या मट्टवासी गरजो वडील जाला वडील जाल्लो म्हणलेंच वो म्हणा लागलो खंय ताचे स्पिरिच्युअलिटी आत्मेकपण कितलें उणें आसा म्हजें आत्मेकपण इतलें व्हड आसा म्हाका करचें दोन ताका केलांगी म्हूण दोळे उक्ते करी लागलो खंय मोगाचें न्हू आमचे दुस्मान आमच्या देवान रचले ताच्या सुरपान आनी सारक्यान मनशां जाय म्हजो भाव आनी भयण तर तांकां आमी दुस्मान म्हूण घेवचें नाका तांणी आमकां दुखयलां एका रोडा ते आमी आनी दुखोन ते दूख आमचें थंय आजुनी आसा ते कांय आमी काणकोण आसा ते कांय गूण करचो जावन आसा स्वामी जेजू ह्या वेळार तसलें कितेंय आसा मोगाचें न्हू सण सोडा परत आमी रेतेर वयताना उलो दिवनंत आसा म्हणून तो उलो लायटली घेवचो न्हय आपुरबायताना घेवचो कित्याक जेजून एक पुटी म्हणलें उतरां उपरांत तो मनीस त्याच स्थितीर नातलो जाग्यो सगळो परिवर्तन जाल्लो खोडकार व्हडा संतोशान उडी मान गेल्लो
त्याच प्रमाणे पेद्रू कितलो कनिश्ट जाल्यार जेजूक पातयलो वर्त श्रेष्ठ जालो तो. आनी अशें आसतना पावलोन कितले त्या सोम्याक दंडसिल्ले जाल्यार सोमी ताचे लागीं येता आसतना ताका आपडटा आसतना ताचे थंय जायतें बरेंपण जावन तो म्हणा लागलो हांव न्हय सोमी म्हजे थंयची येता. हें भोगप त्या देखो मोगाचें न्हू उडासा काडात. तुमच्या जिवनांत कोणा वयर सकडी द्वेश हगे आसा कोणीय जावन ती कितलेय कश्ट येवन हांवें सांगलें आसा कितलेय कश्ट आसल्यार आमी दुस्मानाक घेवन त्या जेवणसाराक घेवन बसच्या बदलाक ह्या मनशांक बगसून देवाक लागीं सरचें बरें. जायते बटेन आमकां हें समजना त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कश्टता मोगाचें न्हू. आमी जायतें मागिल्लें आमकां मेळना. ते स्त्रियेक म्हळें पळय वचू तुजें थंय बांदून दवरलें कितें पोटलें आसा भितर ती सुटय आनी जेजू मुखार कालती मांड घाल कालती जा आनी खंडीत जावन जेजू तुका जाय जालें ताच्या इच्छे प्रमाणे दितालो. आनी ताका कळीत आसा मोगाचें न्हू कोणाक कितें जाय कोण ताचे लागीं जाय सक्कडी कळीत आसा. ताच्या पांया तळा आयले आमी आज बरें बगसाणें दिवन अपुरबाय तर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमचे दोनी हात मुखार धरया. अशें धरात. ह्या हातापोंदाक येवं दी ती तुज्या रागाक बली जाल्ली तुजे थंय द्वेश तुवें तांचे द्वेश दिसूंक आशिल्ली तुवें तांचे दुस्मानकाय मांडिल्ली. जांग बरो तुजोच न्हवरो तुजोच पतीण व्हंकल जांग बरो तुजी सासूमाय जांग बरो तुज्या कुटुंबाची सगळीं वय कश्ट जातात दितात कश्ट दितात. म्हाका जायते बगूंक कश्ट मारतात सम्या पूण ह्या वेळार सम्या तुज्या मुखार आसा. ह्या वेळार सगळे ह्या तुज्या हाता पदाक घेवन ती तांकां बगसूंक तुजे हात मुखार सुंदरले. ह्या वेळार समेचें वर्तें नांव समेचें बरेंपण तो दिता तें वर्तें पडत आपणावंक जेजू तुका आपयता. जेजू म्हणटा आसा वांगा आसा आनी तेंच बगसाणें सम्यान दिल्लें तेंच कुर्सादान दिल्लें तें बगसाणें ह्या वेळार जेजूच्या वर्त्या नांवान जे छामली रक्ताच्या बळान तूं तुज्या दुस्मानाक कोणाक तुवें दुस्मान म्हणले कोण त्या सैतानच्या तावलेन शिरकोन त्या सैतान तुजे थंय काम करता तर कान मान बडोवन उडय ताका निकळोन बडोवन वचून तो जेवसार आमकां आज त्या जिवितांत जिवीत बरोवन अमतोच्या बापाचें जिवंक सोडिना संतोशान जिवंक सोडिना समाधान आमी उगडून घेतला. जायतो प्रतिकार प्रतिविरोध रिवेंज हें सकडी घेवन खंय वताय म्हज्या मोगाच्या मनशा सोपटीच्या त्या पोंडा वता आसतना तूं पळयताय आज एक मोर्न आसा. ह्या मेल्ल्या मनशान कितेंच चिंतला ताचें जिवन बरें आसा तें मात तो घेवन येतालो जिवा थंय कितेंच तो घेवन वचना. आमचें काळीज आमचें बरें मन नेण्टेपण आमचें आमी घेवन वचोंक जाय. नितळ निर्मळ काळीज आमी त्या खातीर फ्रांसीस आसीस म्हणा लागलो कर म्हाका सम्या तुज्या शांती समाधानाचे हातेर आनी म्हज्या जिवीत हेरांक बगसाणें दिवच्याक बगसाणें दिवच्याक मात्र न्ही बगसिल्ल्यांत आमी घेतल्या म्हणटा तो बगसिल्ल्यांत आमी जायतें जोडटल्या म्हणटा तो. आनी त्या खातीर ताणेंच म्हणलें थंय उतरां हेरांनी म्हजो मोग करूंक जाय म्हण अपेक्षा करचे परस हेरांचो हांवें मोग करूंक कित्याक दिल्ल्यान आमी घेता बगसिल्ल्यान आमी बगसाणें जोडटा. हालेलुया 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 हालेलुया. हात आमचे सकयल घालया एकामेकाक बगसून आमी नितळ निर्मळ काळजाची जावन कितें आमचे थंय उरल्या सोमी आसा तो आमकां बगसिता. सोम्या सगळ्यांच्या काळजांत एक नवो उजवाड घाल सोम्या सगळ्यांच्या काळजांत एक नवो परसळ प्रकाशून सोम्या ह्या वेळा मोगाचें आकटें आमचे थंय रुता कर मोग आमच्या काळजांत दावन आमच्या जिवितांत दावन बरो न्हू वमतो न्ही सोम्या त्या खातीर तूं आयिल्लोय तें संपन जावच्याक ह्या वेळा मोगाचें न्हू एकामेकाक मुखामळ करून आमी रावया. एकामेकाक मागोवंक आमकां मेळिल्लो अवकाश आज आमी गळसून घेवया. एकामेकाक मुखामळ करात. तुमचो उजवो हात मुखल्या मनशाच्या तकलेर दवरात. दावो हात काण तुमच्या काळजा वयर दवरात ह्या हृदया वयर दवरात. ह्या वेळा ह्या मुखल्या मनशा खातीर मागोवंक जांग बरो ताचे थंय पिडा आसा जांग बरो ताचे थंय कश्ट आसा नश्ट आसा बरेंपण आसा खोटेपण आसा
कितें सगळें आसा तें सगळें गूण करचें बरें करचें सम्या जेसून तुजो तो हात सम्याच्या हाताद्वारे एक जाल्लो जेजूच्या हजरपणांक आसतना मोगाच्यान तुमचे दोळे बंद करात एकामेकाच्या तकलेर हात दवरात तुमचो दावो हात काडून तुमच्या काळजा वयर दवरात आनी ह्या वेळा आमी बरें आपुरबायचें गीत गायता आसतना सम्याचें नांव सम्याच्या वर्तेपणांत ह्या मुखल्या भुरग्या खातीर मागात कितें सगळें तुका मागोवंक आसा बरें माग जायतें बरें माग तुका गळीत आसा मागोवंक कित्याक देवान तुका शिकयलां त्याच प्रमाणे जेजून तुका शिकयलां हेरांचें बरेंपण मागोवंक आमकां मेळिल्लो अवकाश उगडून घेनाकात तुमी हेरां खातीर मागता आसतना देव तुमकां बरें करतलो हेरांचें बरेंपण आशेत आसतना देव तुका बरें करतलो हेरांक पिडा गुणदां मागता आसतना तुजी पिडा देव गुण करतलो हें तुका साध्य म्हणलें कांयच न्ही 17 वर्सां पयलें घडिल्लें तें घडीत त्याच देवान पडटान तुमच्या मुखार हांवें दवरलें तें घडीत आज न्हीज जावन ती भायल मनीस म्हणटा देवाक हांव कशें आर्गां दिवं देवाक तें वायट हांव दोवें घर देवाचें आज इतल्या जाणांक अधिकारांत इतल्या जाणांक शुश्रूषा करता बरेंपण दिता तर तूं आनी हांव म्हज्या मुखार आसलेल्या भावाक म्हज्या मुखार आसलेल्या भयणीक कितल्या वर्सां मापान देवाचे आशिर्वाद आमी दिवंक सकत जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका सुटका दी जेसू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेसू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर माग तुझ्या मुखल्या व्यक्तिगत समेचे वर्त्या नावांत समेचे बळात एक आम्हाला एक रगत देवून या भुरग्याच्या तकलेचा तळयो म्हाका सुटका दी सगळे बांदपाचातले सुटका दी सम्या तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून सगळे पातकां दोन काड संपदा नितळ कर म्हजी पिडा पयस कर सगळी पिडा निवरोधी तकले दांतोळे बरे असले तकलेची पिडा मानसिक असमतोलन कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा किडनी प्रॉब्लेम तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेसू तुझे रगत म्हजी दूख पयस करता जेसू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेसू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता जेसू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता जेसू तुझे रगत म्हजी दूख पयस करता Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. ह्या वेळा भुरग्याचे सगळे पिडा कोण कर सम्या तुझ्या वरती आशीर्वादाने भरून तांच्या ते असले सगळी पिढेची कणा तुझ्या मले रक्ताच्या बळान दोन काठ सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यात सगळं वाढवणे आणि सोडवणे सम्या तुझ्या आशीर्वादाका जावनी चड आणि चड बापान तुझं पवित्र आत्मा ह्या भुरग्याचे वरत्या बापान काम करू दे सम्या हालेलुया 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 आमचे हात सकले देवया जेजूक पळोवन आमी रावया जेजे वरती आशीर्वाद घेवंक आमी आयती सरया समेच्या आशीर्वादाने तो आमकां भरता आसतना कितेंच आमकां उणें ना कित्याक तो म्हणटा हांव आसतना भियेवची गरज ना मग हेच्यान एक मोतीन दवरा सुमेचो मोग आनी आमच्या मोगा मदेगात खंयचोय तापावत नाका सुमी आमचो मोग करता आसतना आमच्या मदेगात खंयचीय दुसरी सकत आमकां आडखळ घालूंक आमी सोडचे नाका सम्याक लागीं सरया सम्याचें आजरपण आशेवया सम्याचें नांव तेंच जेजू म्हूण आमी आपोवया ताका सदांच आमच्या कश्टांत हर एका घडये म्हळ्यार बरें आपया मोगाचें न्हू आपया त्याच समेचें नांव पवित्र आत्म्याची सगत मागून घेया आनी ह्या वेळा धरबस्त मापान आशिर्वाद घेवच्याक दिंबेर आमी पडुया इथ्या बोडा
Sakramenta sestang naman kruya Povelia rupa bola Novio riti adarya Salvon vecha uskut visya Bavartaci mortimya Sese bapa Kese puta Ulasani stutiza Potvi mai masasna sasna Ekastarya versita Tu kadogacha spirita Sama samina आमेन हे देवा विचे सक्रमेत काल तुझ्या कष्टमाना जोगडास तू आमकां सोडलाय हयच्या दिसांक यावर त्या पुण्य क्षेत्रांत तुझे वर्ते हजरपण तुवें आमकां दिलाय ह्या भुरग्यांक हांगा आपण हाडलाय ताच्या कळसान मनान नवे सावर संगो आनी आरतीर सपळ करपे तेण्याने आमचे ते बरच्याक तुवें दिले सर बरेपण आमी वाखाणून मानून घेवन आमकां आदार दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. Itawami ora suntusan somia somortucha batang stuti ora ulasan jiuna tuja sepicha jiuna tuja somia Orpin ami aila Bhakti mokha Dukha mi vedeta Kalsa mona eksa Tuji stuti gata Varata Varita Dukha Ami Edaita Eta Ami Ora Santosan Somya Samortucha Gata Stuti Ora Lasam Chevna Tuja Sakincha मगच्यान व्हड संतोष आमकां भक्ता तुमकां पळोवंक आनी आयच्या आमी सच्या बलिदानांत एक कुटुंब जावन आमी मागता आसतना देव आमच्या सांगात सदांच आसा ताच्या हजरपणांत सगळे आमचे गरजो तो तीच दिता हें बगापण आमच्या मतीन घेवन देवाकार कांदेवन उपकार भावण पवित्र रचनावी मिसच्या बलिदान माय मोगान आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सवे आसो तुमच्याही सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आपुरबायचो वंजेल आज माथे वाचो एक शताधिपती जेजू लागी आयिल्लो कित्याक जेजू आपल्या साकोराक गूण करच्या खातीर उरिल्ले सगळे आयले जाल्यार तांकां गूण करच्या खातीर ताच्या दुवेक ताच्या पुताक ताच्या भावाक ताच्या सासू मांयक हांकां गूण कर घेवच्या वो एका साकराक हेजे म्हण कांय गरज नासली. त्या काळार रोमागरांक साकोर तीर कनिश्ट पूण वो शताधिपती येता वो साकोर मेलो जाल्यार आनी एकलो मेळटो आसलो ताका पूण हो शताधिपती तसलो न्हय बिरमतीसो मोळायचो दायळायचो आपल्या साकरा वयर व्हरतो मोग ताका आसलो. त्या खातीर तो जेजू लागीं येवन उपकार मागता म्हज्या साकराक गूण कर. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या सकयल आशिल्ल्यांक कशें ट्रीट करता आमच्या सकयल कामागारांक खंयच्या रितीर आमी दाबाव घालता कशें आमी तांकां दूख दिता हें आमी पळोवंक जाय. सकयल आसून वयर आसून मोगाच्यानो सम्याचे वर्ती नदर आमी घेवंक जाय. सम्याची मोवाळाय आमच्या थंय आसूंक जाय. कोणीय जावन ती कितली वळखीची जावन वळख नातली जावन ती सर्व आमची मोगाच्यानो त्या देखून कोणाकी तकली भागोवन आमी गण्य करिनासतना आमचे इतल्याक वयचें न्हय. कसो शताधिपती म्हणटा म्हजो साकोर तो ताका गूण कर. पळया आमी अरियेकल्या की बोवा पुरबायतना गौरव दिवन संबंध रचूंक शिकत जाय. संबंध आमचे बऱ्या तरान आसत जाय. त्या संबंधाद्वारे आमी देवाक सदांच मानव सारकी जिणी जियोंक शकतल्या. त्या देखून त्या शताधिपतीन म्हणली ती उतरां आज जर एका येवकार दिसता वेळार सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुवें एकच एक उतर म्हळ्यार पुरो आनी म्हजें जिवीत वर्त्या तरान बरेंपण जातालें. आनी तेंच वर्ते शब्द आज एकल्याच्या जिवनांत तो सोमी म्हणटा आनी आमचें नवें साव आमचें रुपांतर आमचें नवीकरण ह्या शब्दाद्वारे जावं दी आनी एवकारिस्ताचें बळ आमी सर्व ते उपसो दी म्हूण आमी मागया. सोम्याच्या वर्त्या जेवणांत वांटेली जावच्याक नितळ निर्मळ जाल्ले आमी ताच्या वर्त्या कालतेपणाची जिणी आमी जेवया. सोम्याक आनीकी चड लागीं सरया आनी सोमी आमकां वेंगतालो. आमचे सगळे उणेपण वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचे दोन तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पदकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसून बघ्या सदांच संकार करी सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्पर्धा लागीं हे अधिकारांत म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमचे काकत करूंक आमचे पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista kaku कर Krista kaku कर सोमिया काकूत कर सोमिया काku कर. प्रार्थया सर्पदर आमच्या दयाळा बापा तुझ्या मोळ्याचे तिश्ट आमचे तुवें सरयलाय. कसेचो शताधिपती वर्त्या पवाडटान तुज्या लागीं येवन आडदोस मागता. त्याच प्रमाणे आमी सगळ्यांनी तुज्या पवारी आसूंक आनी तुज्या वर्त्या आशिर्वादाची वर सदांच आमचे वतून माये मोग विस्तरूंक आमकां पाव कर. आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर देव मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं
अब्राहमाक दिश्टी पडलो. तेन्ना अब्राहम दोनपाराचे दोगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी तेग मनीस ते लागसार उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून तांकां मेळोंक तो धांवलो. आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवाला जाल्यार तुमच्या सेवका सवे रावनासतना मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता. तुमचे पाय धुवन रुखा पोंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेच्या पयलें तो खावन इल्ली गटाय घेया. ह्या पासून तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगले प्रमाणे कर. अब्राहम तुर्तान तंबाक धांवून सारसरशी गेलो आनी तिका सांगूंक लागलो, वेगीं 3 शेर पीठ मळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवां आसले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुडपुडीत वासरू ताणें विंचले आनी ते साकराक दिले. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्राहमान दही, दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरले. ते जेवतना अब्राहम तांच्या बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो. तेन्ना तुज्या बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावन हें आयकताली. अब्राहम आनी सारा म्हातारी जाल्लीं. उतर प्रायेक ती पावुल्ली. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणा इतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो गोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची? तेन्ना सर्वेस्परान अब्रामाक विचारलें, सारा कित्याक हांसली आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जालें आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें? सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य आसा? फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो. तेन्ना साराक एक पूत जातलो. सारान नाकारून हांव हांसोंक ना म्हूण म्हळें, कित्याक ती भियेल्ली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसल्याय. देवाचे उतार्ये. देवाची ओडोपकार. सर्वेस्पोरा आपले काकुळतीसो उगडास केलो. सर्वेस्पोरा आपले काकुळतीसो उगडास केलो. म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी खाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकादय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचे ताणें दयाळ दिश घाली. देखून ह्या फुडें सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. सर्वेस्पोरा आपले काकुळतीसो उगडास केलो. सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या. बागेवो
ताचे नाव दाखयता तो काकुळत आपणाक बी येताल्यांचे संत ते पर्यान सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो भिरमतीचो काकुळतीचो उगडास करून आदलो सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. समेस्त आमी उबी रावया आनी मेसाच्या बलिदानाक उद्गार आमी गायन केला. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. Alleluia, Alleluia. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू काफेरनावांत भितर सरतेस एक शतापती ताच्या सरशीन आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी तो घरांत पडोवन कठीण वळवळता. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करतां. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी तसो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड बावडत इस्रायेलां सयत कोण्यातय म्हाका मेळ्ळो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती तावन आसताम ते तावन उदेंती आनी आसताम ते तावन जायते जाण येताले आनी अब्राहमा इजाक आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राजाचे हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातले रण्णे आनी दांत किर्लोणी. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सतमानलेल्या प्रमाणे तुका जावं. आनी त्याच घडये ताचो साकर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदोन आशिल्ली. तें ताणें देखली. ताणें तिचो हात धरतेस तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोवन ताका सरबराय करूंक लागली. सांज जातेत जायत्या जेवसार लागल्या जाणांक लोकान ताच्या सरशीन हाडलें. आपल्या एकच उतरान ताणें जेवसाराक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सक्तांक गूण केलें. अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवादान सांगलेलें तें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. ఒకటి పాన్సంకు 121 121.
थोड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजा आमची आजो पूण दितां तुका कंबे सारायदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कंबे साराय दुख मोग संतोष आणि सूख बदल तुझ्या मासारता गोवा सोबुंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हण तो परता बदल म्हण तुझे पवित कुडी सौम्या पवित कर आमकां या वेळा थोड्या वायना संगी अर्पितां बापा आमची आजो पूण दितां तुका कंबे साराय दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कंबे साराय दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पददा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा एक आनी एक आमी तुका समर्पीत करता आसतना आमची मोरी आनी नेणटी काळजां सदांच तो मानून घे आमचें तें वाचलें उणेपण तो भरती करून आम्हा सर्वांगे नितळ निर्मळकाणी जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वाचोया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद सदोरी सगळ्या मनशाकुळाचें रचन करता आसतना तांचे उदारकतेचेर आनी ताच्या वर्त्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय ताच्या कश्टां मरणारूय आनी प्रत्येक तरान त्या कुर्सार ताणें आमकां जिवीत दिवच्याक ते कश्ट सोसून नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोट सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान ओम सेगी तुकाच ओम सेगी तुकाच ओम सेगी तुकाच सखी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे ओ सखी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या आदरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्णी करारचें रगत, पातकांचे बॉक्सार मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Hope about the so good. चिसू मेलो चिसू जीवन साला चिसू नव्यान येतलो. बापाचे चमण आनी पुन्हा जेवणपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आर्मुरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान भोव वापरबाईचे मोगाचें प्रार्थना मग सर्वांकी शिकयलां ते भक्तीन सांगत आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची मदकां बोगोस आनी आमकां तळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटान दी आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायडांतले आमकां आनी वादाय करून ह्या जिवितांत संस्के आमकां आनी सर्गींचे बागणेमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रखतले आमकां तुज्या उदारका कोलतीन सर पातकांतली सुटे आनी सराकातांतली वाटय. कित्यार सोडवडकी पदव्यांनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमकां राखचो. तेच शताधिपती म्हणा लागलो वस आनी तुवें सतमान नेल्या प्रमाणे जावं दी. ह्या रितीचो फळ जावन आसा आमी सतमान नेलें आमच्या जिवनांत जियोवचें. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्याक म्हजे वतीन येवचें म्हाका पावना पूण ज्या उतरच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuye to mochete सदाराव तो मोचेते दैवीक कुरपेन भरतो म्हाका. मास्तुचें कितलें स्वादी रगते बोआमोली आत्मीक घटाय सदां दिवचें. अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका पासार ताण सदां वताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका पासार ताण सदां वताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. सोम्या तूं दाखाची बाल आनी हांव ताचो पांठो चिटकोन राव शिकय म्हाका. सो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तोची येता सोबाम पोळ सदां देव सत्ता. अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासार ताण सदां पोसाय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासार ताण सदां पोसाय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. सोमी म्हणा लागलो वस आनी तुवें सतमान नेल्या बरें जावं दी. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा तुझे मांस आनी रगत आमी सेवलां. आत्मीकपणांत आमी दोशी जाल्या आमचे ते जाले ते बदलावण सदांच आमी सांबाळून व्हरूंक आनी तुजे संगतपणे आजारपण सदांच आमी भोगूं आमकां पावक कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर पदवेदाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सदांच सम्याचे हजरपण भोगूंक वचून आद क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मनाची वात आमच्या पाद्रा पातावन तुमी घेवचे. विल्सन श्यामला आळवा मूडू बेळे पावन डिसोजा निलावार लूसी मस्करेन्यास दासपेटे एलिझाबेथ पिंटो शिरवा ग्रेटा विल्फ्रेड मणिपाल रोलैंड मचादो संतकट्टे.
दयकर मुखार येवचें आनी तुमची वाद तुमी घेया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये भोव नितळी अंकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जगूचे भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका मेसून काडली. देव पुता तूं गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तसो आनंद परतां तुका दिवं वा तो आनीक सर वाडूं हांव भोव सर रेखतां. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास केल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरमीत काकुळटीचेर पातयेवन दिव आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायाच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत रावतां. या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका ते गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण हांव तुज्या लागीं परत दोन मागता. त्या सवाय ह्या परी आसात. काम मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक पेंकट दूख गूण जावंक तोंडाची कथां गूण जावंक पाय दूख गूण जावंक हायपर टेन्शन गूण जावंक भुरग्यांनी वायट संवयींक बाली जायन अशें अपराध पयस वचोंक आस्तीचे वांटे सरकारी रितीन जावंक सोशल मिडिया इंटरनेट वायट पिंतुरां जावन भायर येवंक लोन फारीक जावंक UK वचोंक विजा मेळोवंक दिसपडटो ग्रास मेळोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक हात पांयाचे गांठीची दूख बरी जावंक कुटुंबान मनस्ताप झगडें पयस वचोंक इन्फेक्शन गूण जावंक आमाल पियोवणें पयस वचोंक लाखांनी रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक फावो तें घर मेळोवंक पासपोर्ट हाताक मेळोवन पाटी गांवाक येवंक आंगाची कोरस गूण जावंक गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक धैर्य मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावन वर्टिको शिरांची अस्कत गाय गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक काळकयेची पिडा गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक पोटदूख गूण जावंक वर्टिको सायनस गूण जावंक वायट चिंतना आलोचने पयस वचोंक मानसीक पिडा गूण जावंक ब्रेन स्ट्रोक जावन हांतुळणार आसल्याक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक वडिलांक विदेय जावंक राखसून कुटुंबांत मोगान जियोंक ऑपरेशन केल्लो गाय गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवंक बंद जाल्ली कंपनी उक्ती जावन कामां पाटी मेळोवंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक जागो सेल जावंक भुरग्यांनी देवभिरांतेन वाडोवंक बेजाराय पयस वचोंक वायट उलोवणें सोडोवंक काम परमनंट जावंक चिंतल्या काम पंता पावोवंक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनात हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो देवी पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावें काळजांत पेटयल्या सेंबावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनात हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले
सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ही देवाचे माये गे म्हजे प्रणाम गब्रिएल पडव्यान पहिल्या बोटी वर्ता मोगान आणि भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परसळीक मोतयां ते जावन दी म्हणून हांव खुशी वता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परसांत वाडवीत म्हणून अत्रेकता. हे दुखेस्तांचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्ता आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक केदो पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत हांव कालतेपणी तुज्या लागीं परतून मागता. आयज म्हूण म्हजी खालची मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें सगळा सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगळीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळे लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. इली दुबारा बेगा बारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು
ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ मुगाळ पुत्रा सोवेन अंकार मरिया आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमापासून विनंती कर दर्या सुक्रा आमापासून विनंती कर बगेवन कुर्सचे कुरवेन निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.